देवता रंग देवता आणि श्री गणपती बाप्पा हांका साष्टांग नमस्कार करो. माय बाप रसिक प्रेक्षकांचे उर्बेवरीत स्वागत करो. संजना पब्लिकेशन आणि दत्ताराम कामत बांबोळकर सहर्ष सादर करतात श्री दत्ताराम बांबोळकर लिखित 2 अंकी विरोधी नाटक धाव धाव धावलो. त्या नाटकाचो लोकार्पण सुवाळो. या सुवाळ्याक हजर आशिल्ल्या सगळ्यांना आमंत्रितांक निमंत्रितांक बरे मागप्यांक इष्ट मित्रांक सोयरे दायल्यांक संजना पब्लिकेशन गिरीश बाब मणियरकर आणि दत्ताराम कामत बांबोळकर हांच्या वतीन उर्मिळीत येवकार. नमस्कार. नमस्कार आणि येवकार. इस्तानो 4 दिसा पयली एक दुखेस्त घटना फोंड्या शारांत घडली. गोंय राज्याचे शेतकी खात्याचे मंत्री, आदले मुखेलमंत्री, फोंडेचे आमदार आणि ज्या वास्तूत आम्ही आज हांगा बसल्या त्या राजीव गांधी कला मंदिर साकार जावचें ना म्हणून तांणी जे वावुरले ते आदरणीय रविबाब नाईक ह्या संवसाराक अंतरले. तांच्या पवित्र आत्म्याक आम्ही अभिवादन करता, आर्गां ओंपता आणि ईश्वराकडे प्रार्थना करता की त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळो. सगळ्यांकडे विनंती करता 1 मिनिट आम्ही असा त्याच जाग्यार उभे राहूया आणि तांकां श्रद्धांजली देऊ. आज धनत्रयोदस म्हणजे दिवाळीचो दुसरो दीस अशें म्हणूं येता. कालच्यान दिवाळी सुरू जाल्या आणि ही दिवाळी तुळशी लग्न जाय म्हणसर म्हणजे व्हडली दिवाळी जाय म्हणसर चालूच उरतली. त्या दिवाळीची तुमकां सगळ्यांक मनाकाळजो सांगून मोंदणीक परबी. गोंयांत एक खडेगाठ असो नाटककार म्हणून फाटल्या 90च्या दशकांतल्यान सतत नाटकां बरोवन एकांकी बरोवन आपले खास स्थान निर्माण करपी दत्ताराम बांबोळकर हांचे एक विनोदी नाटक आज पुस्तक रूपान प्रकाशन जाता आणि त्या नाटकाचे लोकार्पणूय जाता. ह्या लोकार्पण सुवाळ्याक सगळ्यांक येवकार. नमस्कार. धाव धाव धावलो हे विनोदी बाज घेऊन आयिल्लें नाटक. आयचे कार्यावळीक अध्यक्ष म्हणून आमच्या मध्ये हजर आसात गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी. तुमकां येवकार. मुखेल सोयरे म्हणून आमच्या मध्ये हजर आसात ज्येष्ठ रंगकर्मी चित्रकार श्री श्रीधर कामत बांबोळकर. तुमकां येवकार. आणि मानाचे सोयरे म्हणून आमच्या मध्ये हजर आसात कोंकणी साहित्यिक नाटककार प्राध्यापक डॉक्टर राजे पवार. तुमकां येवकार. धाव धाव धावलो या नाटकाचे लेखक दत्ताराम कामत बांबोळकर आणि संजना पब्लिकेशन्स हाचे दिनेश बाब मणियरकर हांकां विनंती करता की तांणी मानेस्ताक माचयेर हाडचे आणि माची सजोवची आणि आपल्या पुरस्कार घेवचे. ताळयांनी त्यांचे स्वागत करूया. आज खूप महत्वाचे म्हणजे आमच्या मध्ये गोंय राज्याचे वीज मंत्री सुनीलबाब ढवळीकर हेय एक प्रेक्षक म्हणून आमचे पाठीराखे म्हणून आज आमकां पाठिंबो दिवंक आमच्या मध्ये हजर आसात. तुमचे स्वागत सर. माचेर पळयत जाल्यार योगायोग एक जमला. खबर तुमकां कळ्ळा जाल्यार हांव धरून आमी हांगा 6 मनीस आसात. 6 लोक माचेर आसात. तातूंतले जे
गेस्ट म्हणून आमचे कडेन आसात ते सगळे शिक्षक, म्हणजे पूर्णानंद बाब धरात, श्रीधर बाब धरात किंवा राजे बाब धरात, हे गेस्ट आमचे शिक्षक. आणि बाकीचे जे 3 जण उरल्या म्हणजे दिनेश बाब, दत्तराम बाब आणि हांव स्वता ते बँकर. हो योगायोग कसो जमला म्हाका खबर ना, पूण बरोवपाचें काम हे बरें करतात आणि आमी प्रसार करपाचें काम करता अशें म्हणल्यार हरकत ना. अशें म्हणटात की नाटक माचयेर चलता ते फटीचें आसता, पूण खरें दिसचें इतलें तें खरें मांडचें पडटा. आणि ताची सुरवात संहितेन जाता. एक काळ कोंकणी नाटक माचयेर येवचें म्हणून लेखक तयार जाले. भाशेची गरज म्हणून, नाटकाची गरज म्हणून, आणि तातूंतल्यान जन्माक आयिल्लो एक लेखक म्हणजे दत्तराम कामत बांबोळकार. ते रावता त्या वाठारांत तांच्या विचारांक चालना मेळ्ळी, प्रतिभेक पोशक अशें वातावरण दिलें, नाटक बरोवपाक विशय दिले, पात्रां दिली, आणि तांच्या शांत आणि थंड स्वभावान हे सगळें साहित्याच्या रुपान आमचे मेरेन पावोवपाक तांच्या हातात एक लेखणी दिली. तांची आज मेरेनची वाटचाल पळयली जाल्यार कोंकणी माझी आपलो इतिहास जेन्ना बरयतली तेन्ना हाची आपुणूच दखल घेतली हाची खात्री आमकां दिसता. दत्तराम बाबाली नाटकां ही सर्तीच्या माचयेर गाजली, गांवांनी गाजली, व्यवसायीक माचयेर गाजली. प्रकाशीत जाल्ली नाटकां ताची कमी आसत, पूण न प्रकाशीत जाली अशी नाटकां ताची चड आसा. पुस्तक रुपान जरी ती आयिना तरी आजूय 1990 आणि उपरांत जी माचयेर नाटकां आयली ती प्रेक्षकांच्या, रसिकांच्या मनात घर करून गेली. हीच एका खडेगाठ लेखकाची ताकद अशें आमी मानतात. ह्याच्या कार्यावळीक परतून एकदां माचये वयल्या मानेस्तांक आमी दत्ताराम मोग्यांक आमी येवकार दिवया. फुडें सरता आसतना सोयऱ्यांक फुलांनी येवकार दिवया. निसर्गाचो एक सुंदर असो चमत्कार म्हणजे झाडाक फुलिल्ले फूल ते भेटोया आमच्या मानेस्तार. कार्यावळीचे अध्यक्ष पूर्णानंद बाबच्यारी हांकां फुलां भेटयतात. सुकन्याबाई चिमणकार. आयचे मुखेल सोयरे म्हणून श्रीधर बाब कामत बांबोळकर हांकां फुलां भेटयतात. सबरी बांबोळकर. आयचे मानाचे सोयरे आमचे कुडी हजर आसात. राजे बाब पवार हांकां फुलां भेटयतात. सुकन्या चिमणकर. आजचे लेखक दत्तराम बाब बांबोळकर हांकां तांचो नाचूच फुलां भेटयतात. गौडांग बांबोळकर. एक ल्हानशेंच फूल येदो व्हडलो फुलाचो गुच्छ घेवन आपल्या आज्याक येवकार दिता. संजना पब्लिकेशन्स हाजे दिनेश बाब मडेरकार हांकां फुलां भेटयतात. सबरी बांबोळकर. आमच्या हिंदू संस्कृतीत एक सुंदर गजाल आसा ती म्हणल्यार पंक्ती भेद करचो न्ही खंय म्हणून हांव हांगा आसा म्हणून म्हाकाय फुलां भेटयता. सुकन्या चिमणकर. देव बरो करूं. दत्ताराम बाबाली वळख कशी करप, कितली करप हे खरें म्हणल्यार हांवेन सांगचे पेक्षा तांच्या कार्यान तांणी केल्ली आसा. फुडें सरचे पयलीं आमचे मदीं आज वीज मंत्री हांगा हजर आसात. तांकांय फूल भेटोवचें, फुलां गुच्छ भेटोवचो अशें हांव दत्ताराम कामत बांबोळकर हांचे कडेन मागता आनी तांकांय आमचे मदीं येवकार दिवचो. महालक्ष्मीच्या वाठारांत दत्ताराम बाब कामत बांबोळकर हांचो जन्म जालो. थंयच घडले, थंयच वाडलो. आनी देवळाचो वाठार म्हणलो की थंय कितलें सुंदर वातावरण आसता. आरती जाता, भजनां जाता, किर्तनां जाता, नाटकां जाता, चौगडो वाजता, जात्रा जाता, खेळ येतात. सगळे तरेचे लोक, वेगवेगळे लोक येतात, ते जमतात आनी तातूंतल्यान कदाचित तांकां उर्बा मेळटा आसतली. आज पर्यंत तांणी नाटकां जर बरयलीं म्हणून आमी जर बेश्टी वळेरीच जर काडली जाल्यार फक्त वाचून दाखयता आमकां कळटलें
हाजी नाट्य संपदा केली व्हडली आसा. शेणिल्लो गांव हो जवळ 1989 सुरू केल्लें काम. संगीत महिरावण, वीक विकाळटा, रथोत्सव, वेदनाघर, सत्य मांडिता मांडिता, रंगयात्रिक, डॅडी, संस्कार, गेम आई, जीवनमुख, भोगराज, बेमान, फायनल वर्डिक, चित्ररथ, सूर्यरथ, सूर्यपूत, महानायक, नमन नटवारा म्हणजे यत्न कथ्यते आणि आता रोखडेच जेवपी बापू गांधी. वेगवेगळी नाटकां, ही स्वताची नाटकां खूब आसा. त्याशिवाय मराठी माचयेर, हिंदी माचयेर गाजिल्ली अशी नाटकां आमचे मदीं अणकारीत करून आमचे मेरेन पावोवपाचें काम आमच्या दत्ताराम बाब हांणी केलां. आणि एक सुंदर वाक्य रंगयात्रिक ह्या नाटकाच्या संदर्भात बरयला ते हांव फक्त म्हणटा, सांगता आणि एका नाटककाराची तळमळ कशी आसूं येता हे हांव फक्त तुमकां सांगता. तांचो एक संवाद असो आसा. कष्ट, जिद्द आणि रगत काटून उभे केले नाटक आम्ही रसिकांच्या पानार वाढले आणि रसिकांनी तृप्त जाऊन दिल्या ठेकरांना मी संतुष्ट झाले. एका नाट्य कलाकाराची उमेद, ताचे शब्द 2 लाईनीत मांडपाचे काम दत्ताराम बाब हांणी केलां. तांची फुडें वळख जातलीच आजच्या कार्यक्रमात. ताचे पयलीं हांव मागतां दत्ताराम बाब हांचे लागीं की ताणें आपले अनुभव व्यक्त करचे. धांव धांव धांवलो ह्या नाटकाच्या प्रकाशन सुवाळ्याक आज आमकां अध्यक्ष म्हणून लाभल्या. ज्यांनी म्हज्या नाटकाक पार्श्वसंगीत दिवन नाटकाचो प्रयोग वेळे पावण्यार गेले अशे गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, मुखेल सोयरो म्हणून लाभिल्ले, ज्यांनी म्हजी बरीचशी एकांकिका आनी नाटकां आपल्या दिग्दर्शनी कौशल्यान माचयेर हाडली, ते नाट्यकर्मी, चित्रकार श्रीधर कामत बांबोळकार आणि आयच्या ह्या सुवाळ्याचे मानाचो सोयरो म्हणून लाभिल्ले, ज्यांची वळख करून दिवपाची जाल्यार अशी की तांणी जमले आनी जमले ह्या नाटकांत सबंद गोंयभर असो धुमाकूळ जालो की ज्यांचे जमन आशिल्ले तांचे सुद्दां जमले आणि म्हजी तांचे कडेन दाद इश्टागत जमली अशे डॉक्टर राजय पवार. तुमकां हांव मनाकाळसाण येवकार दिता. म्हज्या ह्या सुवाळ्याक हांवें चडशे म्हज्या सगळे मित्रांक आमंत्रीत केल्या आणि त्याच प्रमाणे आज हांगा ह्या सभाघरांत म्हजे जाणी दोस्त म्हणटाचे जे आमी एका बेंचार बसून शालेय शिक्षणा पासून ते स्कुला मेरेन सतत एकामेकाक साथ दीत शिकत आयले आणि जांकां हांवें सांगलें की म्हजो असो एक कार्यक्रम तुमी फक्त मित्र म्हणून येवपाचें, हांव तुमकां मिनिस्टर म्हणून आपयना. आनी तांणी म्हणलें वा अशें. बाब सुदीन ढवळीकर हांगा आसात, तांकांय हांव मनाकाळसाण येवकार दिता आनी त्या आयिल्ल्याची म्हाका इतली आज उमेद आनी खोस जाता. खरेंच धन्यवाद. तशेंच आज ह्या सभाघरांत फक्त व्हॉट्सएपाच्या मेसेजीचेर म्हज्या मोगान मुद्दम धांव धांव करून आयिल्ले तुमी सगळे म्हजे इश्ट, कलाकार, साहित्यीक, नातेवाईक, तुमकां सगळ्यांकूय हांव येवकार दितां. हे पुस्तक हे धांव धांव धांवलो हे नाटक पुस्तक रूपान हाड म्हणून म्हजे फाटल्यान सतत लागपी
प्रोफेसर हनुमंत चोपडेकर याद हांव पावना अजून. तशेंच हे पुस्तक खूब सोबीत रितीन ह्यांनी प्रिंट करून म्हणजे पुस्तक पयलीं पर्यंत वाचचें अशें दिसपा खातीर जे कितें काळजी घेवंक जाय ती सगळी घेवन हे पुस्तक प्रकाशीत करपी बाब सिद्धीनेश पणेकर आनी पुस्तकाचे मुखपृष्ठ आपल्या कल्पकतेन चित्रावपी बाब कलानंद मामोदार हांकांय हांव मनापासून येवकार दिता. दिवाळी सामकी दारान पावल्या आनी तिचे स्वागत करपाक आमच्या सगळ्यांचीच धांव जाता. तातूंत ज्यांचो नवो जावंय आसा तांकां वजें धाडपा खातीर तांच्या वाड्याची चड धांव जाता. अशें धांवाच्या गडबडीतूच धांवलो हे नाटकाचें हांव प्रकाशन करपाक हांगा तुमकां आपयल्यात. कोंकणी म्हजी भास अशें म्हणपाकूच एका वेळार लज दिसताली. पूण त्या कोंकणीक सगळो मान सन्मान मेळून आज ती बाकीच्या भाशां वांगडा जिटायेन मेळयता हें आमचें भाग्य. कारण हे भाग्या लागूनच हांव बरोवपाक पावलो. जर कोंकणीत बरोवप ना कोंकणीत उलोवप ना अशी जर पयलींची परिस्थिती आशिल्ली जाल्यार घडये आज हांव इतलें बरोवंक पावचोच नाशिल्लो. कारण खंयच्याय भाशेन जेन्ना बरयता तेन्ना त्या भाशेची श्रीमंती आपले कडेन आसची पडटा. निकटे 4-5 येत्ते शिकलो म्हणून ती भास येना. प्रत्येक भाशेची एक गिरेस्तकाय आसता, तिची श्रीमंती आसता, तिका लय आसता, ताल आसता आनी तिचे शब्द आनी त्या शब्दांची जोडून केली वाक्यां ही ती भाशेचे अलंकार. हे अलंकार जो मेरेन आमच्या हातांत येना तो पर्यंत आमी बरी साहित्य कृती करूंक शकना. म्हाका दिसता ल्हान भुरगो आसतना आमी एक सादारण वयातून आमी आमकां पयलो प्रश्न आसता बाबू तूं कोण जातलो रे फुडें. आनी आमच्या वेळार म्हणजे हांव म्हजो जल्म 1957 पण त्या काळाचेर तर आमकां इंजिनियर आनी दोतोर हे शिवाय आनी दुसरें खबरूच नाशिल्लें. ताका लागून बाबू पयलीं सांगतालो हांव दोतोर जातलो किंवा हांव इंजिनियर जातलो आनी दोनूय जालनार मागीर हांव आदवोगाद जातलो. ताजे पलतडी आनी कितें बाबा आसता हें आमकां त्या गोंयांत कोणाकूच कांयच खबर नाशिल्लें. आतां कोणी जर ल्हानपणांत जर जाल्यार म्हणल्यार आपूण दोतोर जातलो आनी समजा फुडाराक ताका मार्क कमी पडल्यार तो दोतोर ताका दोतोरके वचूंक मेळना जाल्यार ताका दोतोर करूंक मेळटा जर तुमचे कडेन डॉनेशन दिवपाची ताकद आसत जाल्यार. पूण समजा तो म्हणटा हांव साहित्यीक जातलो जाल्यार कोणाच्यानूच सांगूं नजो आपूण साहित्यीक जातलो. म्हाकाय खबर नाशिल्लें हांव साहित्यीक जातलो. हांव फुडें एकांकी बरयतलो, हांव नाटकां बरयतलो, म्हाका अजिबात खबरूच ना. मागीर हांव कसो लेखक जालो तर लेखक जावप हे कसो जालो हांव जातलो हे कोणाच्यानूच सांगूंक नजो. म्हाका याद जाता आमी आदर्श विद्यालय म्हणून आमचे रामनाथी बोकडवाल हाजे मदीं आदर्श विद्यालय म्हणून स्कूल आसा त्या स्कुलांत आमी शिकताले. आनी त्या स्कुलांत फक्त 5th 6th 7th इतले 3च क्लास चलताले. 7th जालें की मागीर आमकां दुसऱ्या स्कुलांत घालप म्हणजे आल्मेदान किंवा सरस्वती हायस्कूल अशें हायस्कूल आशिल्ली. ते वर्स मॅगझीन आशिल्लें आनी मॅगझीन म्हळ्यार अशें आमी भुरग्यांनी आमचें साहित्य दिवप. कितें कोणें कविता दिली, कोणें ल्हानशें कितें दिलें, कोणें जोक बरोवन दिलो जाल्यार आमच्या त्या स्कुलांत जे बरें रायटींग भुरग्यांचें आसा ते भुरग्यां कडेन ते साहित्य दिताले आनी ते प्रत्येक पेज बरोवन घेताले रंगीत रंगीत कलरांनी, रंगीत रंगीत चित्रांनी. मागीर ते बायडींग करताले कारण तेन्ना प्रिंटींग करपाची स्कुलाची ताकद नाशिल्ली आनी प्रिंटिंगाचे व्हडले विशेश नाशिल्ले. म्हणजे ते बायडींग करतकच मागीर जेन्ना गॅदरींग जातालें महालक्ष्मीच्या मंडपांत थंय तेच रिलीज जातालें. ताका लागून म्हजें पयलें लिखाण म्हजो पयलो वाडदीस हो विशय घेवन हांवें बरयलें. आनी सांगपाचें म्हणल्यार जे मनशाचो आयुश्यांत जेन्ना वाडदीस जालो ना ताचो विशय म्हजो पयलो वाडदीस.
हांवें काल्पनीक बरयल्लें म्हजो पयलो वाडदीस. म्हणजे आतां लग्न जातकीर बायल करता आतां तुजो वाडदीस मरे कितें मणगणें बरया न्ही ती गोश्ट एक. तर म्हजो पयलो वाडदीस हांवें बरयलें आनी तें वाचूंक दिलें म्हज्या व्हडल्या भावाक गुरदास कामत मामलेकाराक. आतां तेन्ना तो लेख बरयतालो, तो कथा बरयतालो, कविताय बरयतालो, ताचें नांव पेपराचेर येतालें, ताचें नांव आकाशवाणीचेर येतालें, तो फोडणी फोव ह्या कार्यक्रमांत सादर करतालो. म्हणजे नेचरली म्हाका दिसना हांवें बी अशें म्हळ्यार म्हजें नांव येतलें आनी म्हणून हांवें तें बरयलें म्हजो पयलो वाडदीस. ताचे कडेन दिलें, ताणें तें वाचलें, तो म्हाका अरे बेश्ट बरयलें मरे तुवें, म्हणजे हांव कितें तरी करूंक शकता. आनी हांवें तें मागीर शेअर केलें. कितलें नोटबुकाची फक्त 3 पानां, ती नोटबुकाची 3 पानां हांवें तें बरयलें आनी स्कुलान व्हरून दिलें. जालें, मॅगझीन रिलीज जालें. मागीर मॅगझीन रिलीज जालें तें एकूच न्ही, ताची आनी कांय कॉपी ना. तें मागीर आमकां वाचपाक कोणा जाय आमी ऑफिसांतल्यान घेवप. हांवें दुसरेच्या काय तिसरे जर घेतलें आनी म्हगेलें लिखाण सोदता खंयच ना, म्हगेलें लिखाणूच ना. म्हजो पयलो वाटेर जालो ना, तें लिखाणूय जालें ना. तर मातशें वायट दिसलें आनी हांवें तो विशय कदाचीत म्हाज्या आतां याद ना सोडून दिलो. ताजे उपरांत हांवें कथा बरयल्यो, कांय कथा स्पर्धेक हाडल्यो, थंय म्हाका बक्षिसां मेळ्ळीं. एकांकिका बरयल्यो, एकांकिकांकूय लेखनाक बक्षिसां मेळ्ळीं. नाटकां बरयलीं, नाटकांकूय लेखनाक बक्षिसां मेळ्ळीं. आनी हें सगळें करून आज मेरेन जेन्ना प्रवासाक आनी हांव असो फाटल्यान उरून त्या गजाली कडेन पळयतां मॅगझिना कडेन, त्या मॅगझिनान म्हजें कितें आयलें ना, जाल्यार म्हाका ताजो अर्थ मेळटा. कारण एक खंय अशी हें आसा, झाडाक जर पयलें फळ येता तें जर फुटून उडयलें जाल्यार फुडलीं फळां बरीं येतात. म्हजें तें लेखन निसर्गानूच फुटून उडयलें, जेणे करून हो फुडें बरो लेखक जावंक जाय अशें म्हाका आज फाटल्यान पळोवन पळयतकीर दिसता. हांगा आमचे सिद्धार्थ बांबोळकार आसात, ते म्हजे बाप्पल भाव. ते आदर्श विद्यालय जे आतां राजमाता पद्मावती सोंडेकर हायस्कूल म्हणून आसा तातूंत ते शिक्षक आशिल्ले. आनी तांणी म्हाका सदांच फाटल्यान लागप, आरे तुमी इतली कथा कितें बरयता, एकांकिका कित्याक बरयना, आमकां स्कुलाक बी जाय म्हण एकांकिका. आनी तेन्नाच्यान हांव एकांकिका बरोवपाक लागलो. सहज मी एक एकांकिका बरयली, वन महोत्सव. कितें म्हाका ते वन महोत्सवाचेर जें क्रिटीक करपाचें तें हांवें हातूंतल्यान केलें आनी दिली. ताणी ती पयली एकांकिका खंय तरी अशीच म्हणजे संस्थेच्या एका स्पर्धेक सादर केली आनी थंय ती पयली आयली. थंय ती पयली येतकर एकदां शिकोवपाक बरयता की श्रीधरान म्हाका दुसऱ्या वर्साच्यान जी म्हजी फाट धरली म्हणून आमकां स्कुलाक दिवपूच जाय. आनी तुमकां हांव सांगता, सतत 5 वर्सां 5 एकांकिका हांव दर वर्स दीत गेलो. एकांकिका पयली, दिग्दर्शनाक पयलें, लेखनाक पयलें, सतत 5 वर्सां. मागीर जेन्ना तो हांवें वनमहोत्सव एकांकिका संग्रह काडलो तेन्ना तातूंत सर्वेस प्रकाश बाब थोडी हांची प्रस्तावना आसा. तातूंत तांणी सराव बरयलें की आमच्या हांगा गोंयांत एकांकिकेचें म्हणजे अशें जालां की दत्तराम बाबान बरोवप आनी श्रीधरन बाबान तें सादर करप. ताचे वरून हांवें ती एकांकिका लेख बरोवन दितालो. हांव तांकां प्रायज मेळटालो, हांवें सांगतालो लेखनाच्या हातूंत म्हजें नांव घालूं नाका, कारण म्हाका तें बरें दिसनालें. ताचे उपरांत एकांकिका बरयता म्हणटकर कोंकणी नाट्य स्पर्धा सुरू जाली. कोंकणी नाट्य स्पर्धेक नवी नाटकां जाय. सुरवातीची 1-2 वर्सां कोणें नाटक बरयलें, कोणें मराठीचें रुपांतर करून केलें, कोणें आनी खंयच्या नाटकाचें रुपांतर करून केलें, अशें करून केली. पूण मागीर म्हाका एक दीस म्हजो व्हडलो भाव गुरदास आनी आमचो श्रीधर बाब हे दोगूय लागले की तूं नाटक बरय. कित्याक बरयता तूं नाटक? हांव उठलो नाटक म्हणजे कितले वाणी आसता सादारण रे 60 पानी, म्हणजे कितले सगळ्याचें दोनता. अरे बाबा 60 पानी आनी म्हजे कडेन कशें जातलें, हे इतलें जावपा ना. तो म्हणून ना तूं इल्ली बरय, एक पेराव कशें जाता तें सांग करूया, तूं कांय पळोवनाक पडटा.
हो ताणी म्हाका नेट दिलो आनी हांव नाटक बरोवपाक सुरवात केली. म्हणजे पयलें नाटक शेणिल्लो गांव, म्हजीच कथा शेणिल्लो गांव. त्या कथेचेरूच हांवें नाटक केलें आनी तें नाटक बरयले फुडेंच तेन्ना एन शिवदास परीक्षक आशिल्लो. ताणें सरळ पेपरांत दिलें कोंकणी रंगमाचेर नवो नाटककार मेळ्ळो. तागेल्या भविश्य तो म्हाका म्हणटा म्हजें भविश्य खरें गेलें. आज जे धांव धांव धांवलो नाटक आसा तें नाटक हांवें 2009 बरयल्लें आनी बरयल्लें इतलेंच खातीर म्हजो अशी विनोदी पिंड न्ही नाटक बरोवपाचो. म्हणजे म्हज्या नाटकांत विनोद येता पूण त्या नाटकाक तेजे प्रसंगाक पावत सारके. पूण आमचो प्रशांत बाब सदरकार जो आज गांवागांवांत नाटक करता तो म्हाका सतत लागतालो एक तरी म्हाका नाटक करून दी, एक तरी म्हाका नाटक करून दी. मागीर ताका हांवें पयलीं सुरवातेक 1-2 मराठी नाटकाचे कोंकणीत करून दिले आनी ते नाटकाचे विशय आज मेळ्ळे म्हजे कडेन जे आयल्या ते आपोआप आयले. हांव केन्ना विशय सोदीत रावपूच ना आनी विशय कसो मांडचो हाजोय हांव विचार करना. हांव सरळ बरोवपाक लागता धडाधड. तर एक दीस हांव बाजारांतल्यान हांवें कितें तरी हाडिल्लें, तो कागद सोडिल्लो, तो कसलो तरी मराठी पेपर आशिल्लो आनी हांव बेश्टें वाचतालो तें. ताजी अर्दें पान खंय तरी नाशिल्लें न्ही म्हजे कडेन मदल्याच पानां आशिल्लें. ताजे वयली अर्दीच कथा म्हाका मेळ्ळी. म्हणजे ताची मूळ स्टार्टींग कथा कित्याची दुसऱ्या पानाची उरली आसतली, एंडूय ना. दुसऱ्या पानावर बघा, तिसऱ्या पानावर बघा अशी ती कथा वता. तर हांवें वाचलें आनी म्हाका तातूंत विचार इतलो आवडलो. आनी हें म्हणून नाटक बरें आसा नाटक करपाक विनोदी आनी खास सदरकाराची. हांवें आतां तेजे वयली बरेंच विचार करता जालें आनी म्हाका एक तातूंतल्यान एक मजेशीर असो नाटकाक विशय तयार जालो. आमी अशें आमचे जिणेक सदांच धांव धांव धांवतात, सतत धांवतात. आमी मूळ धांवतात कित्या फाटल्यान तर पयशा फाटल्यान. पयसो हो सर्वस्व, पयसो आसल्या शिवाय कितेंच जायना ही आमची धारणा. आनी पयशा फाटल्यान आमी एक फावटी धांवतात. पयशा फाटल्यान धांवतकच ताचे आमी प्रसिद्धी फाटल्यान धांवतात. पण म्हज्या नाटकांतलो धांव धांव धांवलो नाटकांतलो जो नायक आसा तो पयशा फाटल्यानय धांवना, प्रसिद्धी फाटल्यानय धांवना. तो म्हणटा म्हाका कांयच नाका, म्हाका म्हजो पयसो नाका, म्हजो जोडिल्लो पयसो असो पण हांव जाय म्हणटा तो. पण लोक ताका धांवपाक लायता, ना तूं धांव, मागीर आमच्या फाटल्यान धांवतात. असो ह्या नाटकाचो वेगळोच विशय घेवन बरयल्लें हें नाटक. आमच्या प्रशांत बाब सदरकारान हाज्या गांवागांवांत म्हाका 50-60 तरी प्रयोग केले. हांव तुमचो चड वेळ घेना. तुम्ही मुद्दम सगळे म्हज्या आमंत्रणाक मान दिवन म्हणजे माये मोगान प्रेमान तशें आयले तुमचे सगळ्यांचे हांव उपकार तर मानताच आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें जें आज धांवला आसा नाटक पुस्तक आसा तें हांवें रसिकाक ओपना म्हणजे तुमकां ओपना. कारण रसीक आनी म्हणल्यार नाट्य देवता. जर रसीक प्रसन्न जालो जाल्यार नाट्य देवता प्रसन्न जालो समजूपाचें. पण नाटक केलें आनी रसिकाक तें आवडलें ना, तो मोन्यांनी गेलो उठून भायर जाल्यार समजूचें की नाट्यची सेवा सारकी जाली ना. हांवें आज मेरेन जें जें कितें नाटक म्हणलें तें प्रत्येक वेळा फक्त रसीक आनी रसिकूच म्हज्या मुखार दवरला आनी तांच्या खातीरूच हांवें बरयलां. कारण इतलो आपलो वेळ काडून इतलो तिकेटी खातीर पयसो म्हणून तांणी येवन बसप पण तांचे खातीरूच तें नाटक गावलें अशें म्हजी मूळ धारणा आनी तांच्या खातीरूच हांव नाटक बरयतां. आयचें हें नाटक हांवें रसिकाकूच ओपलां. तुमचो असोच हाजे फुडें म्हाका म्हगेर माया आसची, मोग आसचो आनी तुमचो आशिर्वाद आसचो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. दत्तराम बाब, नाटककार कसो जल्माक येता, नाटकाचो पिंड कसो जोपासचो पडटा आनी म्हणूनच मनीस फुडें पावता तें दत्तराम बाबान आपल्या मनोगतान व्यक्त केलें. खूब महत्वाचें. सगळ्यांत सोप्यांत सोपी कोंकणी भाशा कशी बरोवं येता, नाटकाच्या दृश्टीन ती कितली महत्वाची आसता. फक्त ती लोकांक पळोवपाकूच सोपी दिसता अशी न्ही,
आमकां डायलॉग जेन्ना आमी घेता तेन्ना ती कितली सुटसुटीतपणान येता ह्या सगळ्याचो अभ्यास दत्ताराम बाब आपल्या नाटकांत करता. रंग यात्रेकांतलो आनीक ल्हान 2-4 वाक्यांचे ताजे डायलॉग आसा, खूबच सुंदर. रंग यात्रेक म्हाका दिसता हांगा जे हजर आसात तातूंतले 90% लोक दत्ताराम बाबाली नाटकां पळोवन आयले. रंग यात्रेक हें कोंकणीतलें नटसम्राट. तातूंत तो जाणटेलो म्हातारो जवळ जवळ मरपा कडेन पावता, ताचे कडेन जायना, खोकलो मारता, दमो येता आनी तेन्ना ताचे बरोबर आशिल्ली सहचारिणी ताका विचार सांगता, दादा खोकली मारता, थोडो च्या हाडू, कसाय हाडू. आनी ताका उत्तर म्हणून दत्ताराम बाबान दादाच्या तोंडान ताणें वाक्य, खोकली मारता, त्रास जाता म्हणून च्या नाका, कसाय नाका, आसात जाल्यार रसिकांनी दिल्ली एक टाळी दी, ती टाळी तोंडात उडयता. एका वाक्यान सार जर सांगपाचो जालो रंग यात्रेकाचो जाल्यार म्हणजे फक्त नाटक पेन घेवन बसला आनी बरयलें म्हणून जावचें ना. त्या रसिके मेरेन पावोवपाक जे विधी त्या नाटकाचेर जावचे पडटा ते सगळे करपाक फिशाल अशे आमचे दत्ताराम बाब कामत बांबोळकर. आता वेळ आयला ज्या खिणाची आमी वाट पळयता तो खीण दत्ताराम बाब कामत बांबोळकर हांच्या धांव धांव धांवलो ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन आता जाता. विनंती करता वेदी वयल्या मानेस्तान पूर्णानंद बाबच्यारी, श्रीधर बाब कामत बांबोळकर, अजय बाब पवार हांचे लेगीत तांणी पुस्तकाचें प्रकाशन करचें, बाकीच्यांनी ताका हातभार लावचो आनी हें पुस्तक आज लोकार्पण जावचें. सर हांगा तशें दत्ताराम बाबान सांगलें फक्त लेखन केलें, नाटक बरयलें, प्रिंटिंगान गेलें, प्रिंट जावन आयलें, प्रेक्षका करून पावलें, रसिका मेरेन पावलें आनी हें पावतलें आनी बरे भशेन जर पावतलें जाल्यार तेंचें लिखाण केलां ताका ब्युटिफाय करप गरजेचें आसा. पुस्तक ब्युटिफाय करप म्हणजे कितें? ताका एक बरें कवर चित्र लागता, मुखपृष्ठ लागता, ताजें टायप सेटिंग बरें आसचें पडटा आनी बरे भशेन बायंडिंग करून चांगल्या बऱ्या वातावरणात ते आमच्या रसिकांक पावोवचें पडटा. आयची जें नाटक आमी हांगा, नाटकाचें पुस्तक जें आमी हांगा लोकार्पण केलां तातूंत अशे खुबशे कलाकार जोडिल्ले आसात जांणी हें ब्युटिफाय करपाचें काम केलां. तांकां एक प्रत आमी भेटोवची अशें हांव मागतां. मातशें वयल्या आमच्या सगळ्या मानेस्ता कडेन आमचे अध्यक्ष बाब पूर्णानंद बाबच्यारी हांकांय सांगता, हांकांय विनंती करता आनी आयच्या पुस्तकाचें कवर चित्र जें तयार केलां तें कलानंद कामत बांबोळकर ताका विनंती करता हे पुस्तकाची प्रत आमचे कडल्यान तांणी स्विकारची.
नाटक हो एक साहित्य प्रकार असो असा फक्त बरयलो म्हणून जायना, तो वाचलोय म्हणून जायना, तो कोणें तरी दिग्दर्शीत करचो पडटा, कलाकारांनी तो सादर करचो पडटा, मागीर प्रेक्षकां मेरेन पावता आनी प्रेक्षकांनी दाद दितकच नाटक हे पूर्ण जाता अशें म्हणटात. आनी हातूंत रसीक हो एक घटक खूब प्रचंड म्हत्वाचो असता. आनी दत्ताराम बाब कामत बांबोळकार हांकां सतत एक प्रेक्षक असो मेळिल्लो आसा. तांकांय विनंती करता तांणी मातशें येवन ही प्रत घेवची रसिकांचो प्रतिनिधी म्हणून गजानन बाब रायकारांनी. दत्ताराम बाबान कितली नाटकां बरयली, कितली सादर जाली, आतां म्हाका दिसता दत्ताराम बाबा कडेन जो हिशोब आसा ताचे पेक्षा चड हिशोब गजानन बाब रायकार. नाटक बरोवन जातकच 16 वर्सांनी ताचे पुस्तक येता. 25 ऑगस्ट 2009 ह्या दिसा हे नाटक खरें म्हणल्यार पयलो प्रयोगान सादर जालें. आनी हे सादर करपी आशिल्ले नागेश महारुद्र नाट्य संस्था नागेशी बानोडे आनी प्रयोग सादर केलो सावड्ड्या. आनी ताचे खातीर तखालस घेतिल्ली ते प्रशांत बाब सतरकर हांकां विनंती करता की तांणी एक परत आमचे कडेन स्विकार. देव बरें करूं सगळ्यांचे. नाटकाचे प्रकाशन म्हणलें काय तांची तोखणाय करपी, नाटकाची तोखणाय करपी खूब जाण आसता. आनी त्याच व्यवसायात त्याच छंदांत आशिल्ले कलाकार आज आमी माचयेर पळयता. आनी भोवतेक दोन कलाकारां मदीं तशें बरें काम जाता, बरें मेळ मेळटा अशें ना, एकामेकाचेर ओपुरबाय करप जाताच अशें ना. पूण आज जे आमचे कडेन मानाचे सोयरे म्हणून हजर आसात डॉक्टर राजे पवार हांणी जवळ जवळ सगळीं नाटकां दत्ताराम बाबाची पळयल्या. तांचे ताचेर विचारूय जाला, तांचे स्वताचे त्या बद्दल मतूय आसा. आनी ते स्वताय लेखक नाटककार आशिल्ल्यान ताचे बद्दल व्यवस्थीत विस्तृतपणान कांयच हातच्यान राखनासतना आमचे मेरेन पावोवंक शकता. विनंती करता अशे मानाचे सोयरे डॉक्टर राजे पवार हांचे लागीं तांणी आपले मनोगत आतां व्यक्त करचें. माचयेर हाजीर आशिल्ले भोवमानीस श्रीधरभाई बांबोळकार, आयच्या ह्या कार्यावळीचे अध्यक्ष आनी म्हजे इश्ट डॉक्टर पुनन बाब च्यारी, स्वता लेखक दत्ताराम बाब कामत बांबोळकार, जे आमी बरयतात ते तुमच्या मुखार हाडपी आनी असो कृपाशीर्वाद तांचो सदांच लेखकांचेर आसता ते आमचे संजना पब्लिकेशनाचे धनी दिनेश बाब, आनी जांचो आवाज आयकुपा खातीर रसीक प्रेक्षक सदांच आशेन रावतात. आनी म्हजे इश्ट रघुनाथ बाब साकोड्डेकार, सभागृहान उपस्थित पुराय बांबोळकार घराणे, आनीक आमचे गोंय राज्याचे वीज मंत्री भोवमानीस सुनील बाब ढवळीकर आनी हेर रसीक प्रेक्षक. कामत बांबोळकार घराण्यांचे आडनाव व्हडलें, नांवय व्हडलें, कर्तुपूय व्हडलें. सो आनी खूब फाटी दिसतालें मदीं कामत कित्याक आसतलें, पण मागीर म्हाका कळ्ळें की हांचे सगळ्यांच्या हांगा भितर वेगवेगळे तरेचे विविध गुण आसात. म्हणटकीर इतली मत ज्या घरान आसा तांकां कामत लावप स्वाभावीक ताणें. सो अशी तरेची बुद्ध जांगेर आसा ते दत्ताराम कामत बांबोळकार आमकां जेन्ना कुडीक बरें नासता तेन्ना आमी बांबोळे वतात आनी मनाक जेन्ना बरें दिसना तेन्ना आमी बांबोळकारा कडेन येतात, कारण ते आमच्या मनाक थाकाय दितात, ते आमच्या मनाची रिजवण करतात. आनी अशे तरेची ती चित्रकला आसूं वा नाटक आसूं साबार कलेंतल्यान आमची मनरिजवण करीत आयल्यात, करतात. आनी ही तजवीज ते बरे तरेन करतात. आनी
खरें म्हणजे तुम्ही तजवीज मंत्री आणि वीज मंत्री तुमचे इश्ट, सो अशें बरो योगाचे आसा. कसलेय तरेची तजवीज जी आसा मना खातीरची ती तांचे कडल्यान जाता आणि हेर तरेची तजवीज जी आसा ती सुदीन बाबा कडल्यान जाता. उदो उलयता आसतना दत्ताराम कामत बांबोळकरान म्हणलें की आपूण लेखक कसो जालो और आपूण लेखक जावपाचो आशिल्लो हें मागीर कळ्ळें. म्हाका दिसता की लेखक जायनात, लेखक हे आसतात, फकत जो योग्य उजवाड तांचेर पडलो त्या वेळाचेर की ते मागीर लोकांक दिसतात. म्हणजे जशी खंयची अस्तुरी ही आवय आसता तिका ताचे खातीर भुरगेंच जावपाक जाय अशें ना, मुळात आवयचे गुणच त्या अस्तुरे भितर असतात. तशें लेखकपण जे आसा ते जो मागीर लेखक म्हणून प्रकाशक मुखार हाडटा ताच्या भितर ते लेखकाचे गुण आसतातच, फक्त आमकां ताची जाणीव जायना. आणि म्हणून तर जशी भयनाबाई चौधरीची कविता वा ताची गितां वा ताची तत्वगिन्यानान भरिल्ल्यो ज्यो ओव्यो आसात त्यो मागीर तिच्या घरच्यां कडल्यान हेरां मेरेन पावल्यो. तिका खबर ना की आपल्या भितर कवियत्री आशिल्ली म्हणून. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताले चटके तवा मियते भाकर, ही जिणेची फिलॉसॉफी सांगपी तत्वगिन्यान सांगपी भयनाबाई. पण तिका खुद्द खबर नाशिल्ली की आपण लेखिका म्हणून. पण दुसऱ्याक ते जाणवता, दुसऱ्याक ते दिसता. दत्ताराम कामत बांबोळकरांचे म्हणजे साधारणपणान 90च्या दशकांतल्यान आमी तांची भोवतेक नाटकां तांची पळोवपाचें भाग्य आमकां लाभलां. एक अशा जनरेशनाक हांव रिप्रेझेंट करता जाका ल्हानपणांत रेडिओ आणि टीव्ही उपरांत खूप उपरांत टीव्ही इतलेच मनोरंजनाचे आणि बरे संस्कार करपी माध्यम लाभले. त्या वेळार मोबायल नाशिल्ल्यान आमी मातशे धड उरले. कारण आमी म्हाका याद जाता अजुनूय ल्हानपणान की शेनवार आयलो की मागीर आमी बेगीन जेवणां जाताली घरान आणि फोडणे फोव आयकुपाक वा मागीर उपरांत जी लागताली श्रुतिका म्हणात किंवा नाटक लागताले ते वा आयतारचो सकाळी उठून बेगीन च्या बी पिवन मागीर आमी खळार मळार आयकुपा खातीर रेडिओ ऑन करप. आणि मागीर तातूंत कुवाडी बी आसताली जी विचारताली जी मागीर पोस्ट कार्डाचेर आमी आन्सर बरोवन धाडटाले आनी ताचेर तें एक नांव आयकुपा खातीर सामको रेडिओ तस्सो कानाक लावन बसप थंय. हातूंतल्यान खूब कलेचे गुण जे आसात ते भितर झिरपाक लागले आंगान कुडी भितर. तशेंच तरेन 90च्या दशका उपरांत आतां मेरेन दत्ताराम कामत बांबोळकराची भोवतेक नाटकां पळोवपाचें भाग्य आमकां लागलें आनी ताका लागून आमी बी घडपाक पावले. म्हणजे दुसऱ्यांचे कितें तरी पळयल्या उपरांत आमकां कळटा की हें अशें आसपाक जाय, हें अशें जावपाक जाय. तांच्या नाटकांतले खुबशे 2-3 संवाद खुद्द ते स्वता आशिल्ले त्या नाटकान. तें नाटक पळयलां तांणी आपले सुंदर संवाद फेक जांची जबरदस्त आसा तशे तरेचे रघुनाथ बाबतांनी ती हांगा 2-3 डायलॉग म्हाका अजुनूय तातूंतले एक याद आसा. एक्झॅक्ट डायलॉग खबर आसतना पेटी ज्या वेळाचेर विकपाचो प्रसंग येता त्या वेळाचेर म्हाका दिसता हाणें रोल केल्लो तो उमेशान की तो पेटीचेर बसता अशें कितें तरी आसा काय तो ताका सांगता की हें पोट म्हजें हाजेर बसनाका. आनी त्याच खिणाक हांव हें नाटक पळयता आसतना म्हाका बसीन कॅबिनान बी केन्नाय आमी बसपाचो पाळी येताली त्या वेळाचेर ड्रायव्हर आमकां त्या इंजिनाक पांय लावपाक दिनाशिल्लो वा ताचेर बसपाक दिनाशिल्लो. तें सूत्र त्या वेळाचेर याद जाल्लें. हांव सदांच बसींतल्यान भोंविल्ल्या कारणान तांचे कडेन खूब आकर्शीत आनी मुखार मागीर तांणीच तर म्हाका एक जमलेर सारकें नाटकूय बी दिलें त्या कंडक्टर आनी ड्रायव्हरांनी. धांवलो हातूंत भितर जशें तांणी सुरवातेकच सांगलां ह्या पुस्तका बद्दल दत्ताराम बाबा की जरी विनोदी शैलींतलें असलें तरी हांव तें पुरायपणान विनोदी शैलींतलें अशें मानना. कारण मदीं मदीं हें नाटक पळयता आसतना और तुमी आतां जाणी कोणी कांय नाटकांचे खाशेले गुण असतात की नाटक पळयना जाल्यार पसून वाचल्या उपरांत बरो आनंद मेळूंक शकता. तशेच पद्दतीचें हें नाटक जाणी कोणी पळोवनासत जाल्यार वाचनांतल्यान कारण आतां तशें पळोवपाचें हें नाटक खंयच्याय संस्थेन काडलें जाल्यारच पळोवपाक मेळटलें. पण कांय नाटकां आसतात जी जातूंतली आनंद आमकां तो वाचनांतल्यान तितलो मेळना जितलो सादरीकरणांतल्यान मेळटलो. हातूंत भितर खूब प्रसंग सुंदर आसात. ताजो पयलो प्रसंग जेन्ना सोंपता त्या वेळाचेर तो म्हणटा की तातूंतच पयल्याच प्रसंगान तो आपल्याक चुरचुरून मुतपाक जावन आयला पूण मुतपाक भंय दिसता कारण तातूंत भितर एकलो जो ह्या सगळ्या गजाली कडल्यान पळटा सुखानंद पळटा आनी लोक ताका बाबा समजतात. आणि ह्या बाबाक
स्वताक तो बाबा समजना, तो उलट हांचे कडल्यान सगळ्यां कडल्यान पयस वचपाक सोदता. बाकी सगळे जाण ताजो बाबा करपाक लागतात. कोण तरी शिरो घेवन येता, म्हणटा शिऱ्याक हात लाय, आपूण तो नैवेद्य म्हणून घरा व्हरता. तो बोट लायता, तो सांगता जीब लाय म्हणून. मागीर तो म्हणटा काडून तोंडार मारता जाल्यार तोंडान घाल सगळ्यांच्या. म्हणटकीर तो प्रसाद जावन आमी पावन करून घेताले. तो प्रसंग सोंपता आसतना निमाणे कडेन तातूंत तो म्हणटा की आपल्याक चुरचुरून मुतपाक जाला, पूण मुतपाक भंय दिसता, कारण हे पोसो करून तीर्थ म्हणून घरा व्हरता. इतल्या सुंदर जाग्याचेर तो पिकाचेर व्हरून तो पयलो प्रसंग सोंपता. ऑटोमॅटिकली रसीक वर्ग दुसऱ्या प्रसंगा खातीर तयार रावता. म्हणजे प्रसंग खंय सोंपोवचो, अंक खंय सोंपोवचो, हे जे तंत्र आसा नाट्य लेखनाचे ते सामके पुरेपूर. मागीर ते गंभीर स्वरूपाचे नाटक आसूं किंवा विनोदी स्वरूपाचे नाटक आसूं, दत्ताराम बाबाक ते खूप बरे तरेन समजला. तुमचे खुबशे नाटकाचे म्हणजे जशे आमी आता टू बी ऑर नॉट टू बी आसत, किंवा कोणी घर देता का घर, अशेच पद्दतीचो डायलॉग जो म्हणून दाखयला आमकां की रसिकांनी दिल्ली ताळी जी आसा ती आपण आपल्या तळ्यार घालची, तोंडान घालची, अशा पद्दतीचे हे डायलॉग. म्हणजे हे संवाद लेखनाची जी ताकद आसा ती तुमच्या ह्या नाटकांतल्यान, विविध नाटकांतल्यान आमकां जाणवता. तशेंच तरेन होय बी निमाणो हो प्रसंग जो आसा, आता म्हाका दिसता हांगच्यान जाणी नाटक पळोवना और वाचूना ते सुद्धा घराडेन गेले उपरांत हो प्रसंग कशेच विसरचे ना की चुरचुरून मुतपाक जावन आयला, पण मुतपाक भंय दिसता, कारण हे भक्त जे आसात ते पोसो करून ते तीर्थ म्हणून घरा व्हरत म्हणून. ह्या नाटकान वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ते प्रसंग आसतले भितर आसात. हातूंत भितर नियती नावाचे एक पात्र आयला, खूप सुंदर. म्हणून म्हणलें की फकत हे विनोदी स्वरूपाचे नाटक ना, हातूंत गंभीरतायेचे ताका अंडरकरंट आसा. विनोदी नाटक बरयता आसतना दत्ताराम कामत बांबोळकारान तितलीच गंभीर स्वरूपाची, आशयाची गंभीरतायेन मांडिल्ली नाटकांय आसात, दर्जेदार नाटकां आसात. म्हजो डंग मातसो विनोदी बरोवपाचो. विनोदी बरयता आसतना फक्त विनोदी बरयतात तांकां हें चड पडटलें की ते कोताक नासतात. तशे विनोदी लेखक जे असतात, खास करून नाट्य लेखक असतात वा अदरवाईज सुद्धा, तसे ते कोट अन कोट कोताक नासतात, कोता खातीर नासतात. दत्ताराम कामत बांबोळकाराक हे दोन्ही बरेपैकी जमला की विनोदी आणि मागीर गंभीर स्वरूप, आणि तो स्वतः कोताचो मनीस आशिल्ल्या कारणान, म्हणजे कोत करपाच्या आस्थापनान कामाक आशिल्ल्या कारणान तांकां ते जमलाय आसत. जसो योगायोग सांगलो की 3 बँकर आसात आणि 3 त्याच वेळाचेर म्हजी एक्चुअली मनान येवन गेले 3 बँकरप्ट आसात म्हणून, कारण शिक्षकांची गत सादारणपणान तशीच आसता. पूण तांणी आमच्या व्यवसाया बद्दल म्हणजे शिकोवपाच्या नदरेंतल्यान जे म्हणिल्लें तातूंतल्यान दिसलें की आमी 3 जाण जे आसात ते अक्षरा कडेन खेळपी आणि ते 3 जाण जे आसात ते आंकड्या कडेन खेळपी, आणि आमी अक्षरा कडेन खेळपी जे आसात तांकां सदांच आंकड्या कडेनच येवचें पडटा म्हयन्याचे निमाणे कडेन, आणि तुमचो कृपाशिर्वाद आमचेर आसचोच पडटा, ना जाल्यार आमची पंचायत जाता. हातूंत भितर नियती जी आसा ती एक पात्र जावन जेन्ना येता त्या वेळाचेर ही नियतीन जे बरयल्लें आसा, नियतीच्या मनान जे आसा ते मनशाक कशेंच चुकना हाचो अदमास पावला खिणाक आमकां येता. ओदो सहज म्हणून सांगता, ओदो जेन्ना ज्या पद्दतीन अनाउन्समेंट दिली आमी सकयल बशिल्ले त्या वेळाचेर म्हाका दिसलें की रसीक प्रेक्षकांनी आपले मोबायल कृपया सायलंट मोडाचेर दवरचे अशें, कारण त्या वेळार सहज तकलेन येवन गेलो. कुशीक आतां जो बरयेकार जालो तो पयलीं धवळेकार आशिल्लो, म्हणजे सादारण म्हजी जिणेची 30 वर्सां हांव धवळे जल्मा सावन धवळे ल्हानाचो व्हड जाला तेन्ना धवळे 1-2-3 घरां आशिल्लीं, बाकीचे कांय नाशिल्लें. धवळेकारांचे म्हाका दिसता भाव आसताले ते, म्हणजे वयले वाटेन रोडाच्या वयल्या वाटेन ते रावताले थंय. तर हातूंत भितर जी नियती आसा ती नियती एक महत्वाचें पात्र जावन येता आणि ती खऱ्यांनीच विचार करपाक लायता, नियती पात्र जें आसा तें. आनी ती म्हणटा की आपल्या मनान जें आसा तें कशें चुकपाचें ना तुका, आणि हो जो सातत्यान पयसो आनी प्रसिद्धी आपल्याक नाका तरी लेगीत ती ताका येवन चिकटता, आणि समाजा भितर अशेंय दिसता की जांच्या वाट्याक ती येवपाक जाय तांच्या वाट्याक ती येना. खूब सुंदर प्रसंग एक भितर भिकाऱ्याचो आसा, जे वेगवेगळे भिकारी जे आसात ना सोर्तीकार, म्हाका दिसता ताका 5 लाखाची सोर्त लागता आणि हे सगळे पयशे तुका दवर म्हणून सांगता बाबाक की तुज्याच कृपेन ते आपल्याक लागल्यात बी म्हणून. आणि पेपरार तो बेडतूल पळोवपाक, रिझल्ट पळोवपाक ताका पेपर हातान दिता, तो पेपरांतलो रिझल्ट वाचनासतना बाकीच्यो गजाली वाचता बातमी, पूण इतले बारीकसाणेन त्यो गजाली मांडल्यात आणि त्यो म्हणजे आमी कितें म्हणटात ताका मुदयेर थीक कशें थंय बसतात की ते तो म्हणटा की कोणी तरी 5-10 रुपया खातीर कोणाचो तरी खून केलो,
कोणी तरी बापायक लुटलो आपल्या पैशां खातीर आनी कोणे पैशां खातीर आनी कितें केलें, कोणाक किडनॅप केलो, अशा पद्दतीच्यो बातम्यो. तेन्ना हो सुखानंद म्हणटा रे तुमचे जे पयशे आपल्या कडेन तुम्ही 5 लाख दवरतात ते व्हरात, पण ते कोण व्हरपाक तयार ना, सोर्तीकार जो आसा तो. तेन्ना हो सुखानंद जो आसा तो एक भितर प्रसंग आसा भितर त्या वेळाचेर तो म्हणटा की नियतीचो खेळ पळयात की जाका पैशांची गरज आशिल्ली ताका मेळच ना, जाका 5-10 रुपया खातीर ताणें बापायचो वा कोणाचो तरी खून केलो ताका हे 5 लाख मेळिल्ले जाल्यार, अशे तरेचो एक प्रश्न तो म्हणटा. आपल्या गरज ना पण आपल्या वाट्याक आयल्यार. सो हे जे नियतीचे जे चक्र आसा ते चक्र गोल गोल घुमत असता आणि म्हणून हे नाटकाचे नाव म्हाका खूप सार्थक दिसता. कारण धांव धांव धांवलो हाका फुडें रावलो येना, हे धांवत आसा नाटकाच्या मळाचेर. तुम्ही बी थांबनासतना धांवतच रावचे न्ही. म्हाका मदीं मदीं स्पीड ब्रेकर लागल्यात. सो धांव धांव धांवलो ह्या नाटका भितर तो बापायक कोर्टान व्हरपी पूत आनी बाकी सगळे हांच्या वाट्याक पैसे येनासतना जाका गरज ना तांच्या वाट्याक ते पयशे आयल्यात आनी समाजा भितर नेमके हे आमकां दिश्टी पडटा. आनी जशें नाटका भितर आमी रसनिष्पत्ती म्हणटात ती जेन्ना जाता की आमी एकरूप जातात त्या पात्रा कडेन, तेन्ना म्हाका दिसता रसिकय बी तांकां दिसता अरे हो सांगता ते सामकें बरोबर, आमकांय पयशांची गरज आशिल्ली पूण पयसो आमच्या वाट्याक येना. आनी नेमकें हेच सूत्र तांणी हांगा मुखार मांडिल्लें आसा. एक देवाचो संदर्भ मदीं येता त्या वेळाचेर एक सुंदर हे तुमी सादारण म्हाका 19-20 वर्सां फाटीं बरयल्लें नाटक, 16 वर्सां फाटीं बरयल्लें नाटक. सहज एक विचार म्हाजे तकलेन आयलो की हे नाटक आयज बरयल्लें जाल्यार घडये प्रकाशन करचे पयलींच घडये म्हाका दिसता थोडेशे आक्षेप येतले आशिल्ले काय अशें एक दिसता भितर. कारण मदीं मदीं कांय प्रसंग जे आसात वा कांय स्टेटमेंट जे आसात जशें आमी आतां पळयतात म्हणजे आतां हालींच पिक्चराचेर एका मनाचे श्लोकाचेर जसो आक्षेप आयिल्लो आसा, मंगेश पाडगांवकार सुटलो जाणे उदासबोध बरयलो तोच त्याच संताचो, पण तो बरे पयली बरयले ते पद्दतीन तसो एक विचार येवन गेलो. पण हातूंत भितर एक वाक्य आयलो मदीं की देव खरो हुशार, देव शाणो म्हणून ताणें आमच्या हातान पाशाणी मूर्ती दिली आनी तो गेलो. आनी हे खूप विचार करपाक लावपी प्रसंग आसा, विचार करपाक लावपी संवाद आसा, वाक्य आसा ह्या नाटकान. सो धांव धांव धांवलो हे फकत विनोदी पुरायपणान म्हणजे जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट अशें ना, तर ते एंटरटेनमेंट करता करताच आमकां ताजो अंडरकरंट जो आसा मदलो धागो जो आसा म्हणजे ताज्या फुलांच्या हाजेर जशी मदीं धागो आसता आनी भायल्यान फुलां आसता, ही फुलां विनोदी आसात पण मदलो अंडरकरंट जो आसा तो आमकां चिंतपाक लावपी आसा की आमी खऱ्यांनीच अशें धांवपाची गरज आसा. एक दुसरें नियतींतलें आमकां चुकचें ना, नशिबान जें बरयलां तें चुकचें ना आमकां अशें ह्या विचारांचेर आमकां लक्ष दिवपाक लायता. हातूंत भितर भिकारी आसात तेवूय बी की आतां सद्याक ह्या वेळार दनपारच्या वेळाचेर तो थंय पावता आनी ते भिकारी म्हणजे हांव पुराय नाटक सांगना पण कांय म्हत्वाचे प्रसंग सांगता जाका लागून तुमकां हें नाटक पुरायेन वाचचेंच पडटलें. की दनपार जाल्लें आसता कितें तरी आनी भिकारी जे आसात ते म्हणटा आतां आमचो लंच टायम जाल्लो घराडेन वचपाक जाय. तातूंतले कांय भिकारी टिफीन घेवन येतात घरा कडल्यान, कांय जाण घराडेन वचून खातात. आनी मागीर तो सांगता ते हें काडटा तो हाताचें ग्लोव्स ते म्हणजे घातिल्ले आसता म्हणजे आमकां जायते तरेचे जसो नाटकाचो सेट आसता तसो तांच्या नाटकाचो सेट घेवन ते भोंवतात की खरोच जाल्लो हात वयर घालून अशे प्रसंग. आता ह्या प्रसंगाचेर सुद्धा खूप सिरियसली बरोवं येता. ह्या नाटकाचो एक जाका आमी फोर्टे म्हणटात तो हो की हातूंतल्या दर एका प्रसंगाचेर और प्रवेशाचेर एक आख्खो सिरियस निबंध बरोवं येता. इतलें सुंदर हें नाटक जाल्लें आसा. हांव परतून एकदा म्हजे वतीन दत्ताराम कामत बांबोळकारांका परबी भेटयता आनीक तुमकां सगळ्यांकय बी. आनी सदां म्हाका दिसता की बांबोळकार घराण्यांक म्हणजे तशी गर्दी हाडपाची गरज ना, त्यांच्या घरानच गर्दी आसता इतली. तांची 4-5 कुटुंब एक कडेन जाली की हॉल भरता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अजय बाब, नाटकाचें सुंदर विवेचन, मनांतल्यान केल्ली तोखणाय, लेखन तंत्र कशें आसचें, ते स्वता लेखक आशिल्ल्यान, नाट्य लेखक आशिल्ल्यान ते तंत्र कशें आसचें, लेखक कशें सांबाळटा, पात्रांची नांवां सुद्दां कशीं दिवची पडटा, ह्या सगळ्याचो अभ्यास करपी दत्ताराम कामत बांबोळकार.
जवळजवळ नाटकातले बरेचसे सीन आमच्या दोळ्यामुखार राजेबाबान हाडले अभिनय करिनासतना. दत्ताराम बाब जंय जन्मले ते महालक्ष्मी, थंय गर्दी, जात्रा, वेगवेगळे लोक, आणि जंय तांचो व्यावसायिक काम आशिल्लें ते जवळजवळ ते 30 वर्सां वयर बँक ऑफ महाराष्ट्रांत काम करताले. थंय अशेंच गर्दी, वेगवेगळे लोक, कोण येवन झगडटा, कोण टापता, कोण शाणेपण सांगता. हातूंतल्यान कदाचित दत्ताराम बाब अंबोळकाराक पात्रां मेळ्ळीं काय होय प्रश्न उबो जाता. आनी तें सरळ सोड तुमच्या आमच्या काळजा मेरेन पावोवपाचें काम दत्ताराम बाब आपल्या लिखाणांतल्यान करतात. दत्ताराम बाबांनी जितली नाटकां आमी पळयतले, खास करून सर्तींतल्या रंगमाचेर आयल्या ती जर पळयली जाल्यार तातूंतली 90-95% नाटकां ही श्रीधर कामत बांबोळकार हांणी दिग्दर्शीत केला. आता ही जोडी कशी जमल्या सांगप मुश्कील, पण श्रीधर बाबा कडेन एक सुंदर अशें काम आसता, ते म्हणल्यार ते स्वता चित्रकार. तांचे नाटक पळयत आसतना तो कोलाज दिसता, तो नाटक पळयत आसतना ती रंगसंगती दिसता. तांचे ते नाटक म्हणून जेन्ना पळयता तेन्ना तातूंतले ज्या पद्दतीन पात्रां उबी रावल्याय ते सगळें व्यवस्थीत लेखकान बरयल्ले प्रेक्षकां मेरेन पावोवपाचें काम वेगळ्या पद्दतीन श्रीधर बाब सदांच करीत आयल्या. विनंती करता श्रीधर बाब कामत बांबोळकारांका हाचे मुखेल सोयरे तांकां विनंती करता तांणी आपलें मनोगत व्यक्त करचें. हरि ओम. दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती तेथे करमाचे जुळती. धाव धाव धावलो या नाटकाचो आज विमोचन सुवाळो. सगळ्यांक नमस्कार. आदरणीय व्यासपीठ वेदिचेर बशिल्ले आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष डॉक्टर पुर्णानंद बापचारी, वानाचे सोयरे डॉक्टर राजय पवार, आयच्या सुवाळ्याचो हिरो दत्ताराम बांबोळकार, गोयचे आघाडीचे प्रकाशक भुमानेश दिनेश बाब मणेरकार आणि पॉवरफुल पॉवर मिनिस्टर भुमानेश सुनील बाब ढवळीकर. तुम्ही म्हणटाले श्रीधर बाई हे बरोवन शेंकडें हाडटा 2 गजाली खातीर. एक म्हणजे डॉक्युमेंटेशन करपाक उरता, आनी ते शिवाय म्हाका जो वेळ दिला तितल्याच भितर तितल्याच मर्यादेत तें उलोवपाक मेळटा, हे पोस्टरिटी खातीर उरता. सो तुमचो दुबाव क्लियर जालो आसतलो. सुवाळ्याक म्हाका मुखेल सोयरो म्हणून आपयलो, ताका त्या खातीर आयोजकांक दिनो आसता. धाव धाव धावलो तारी कडेन पावलो हे एक नाटक आसा, पूण तो साईश देशपांडेलें कोंकणी नाटक, आनी तातूंतलो जे पात्र आसता तारी कडेन पावता आनी तार सुट्टा तो थंयच उरता. पूण ह्या नाटकान पळय कलांगणान सारकें डेपिक्ट केला. तो धांवत आसा आनी लोकूय ताजे फाटल्यान धांवता. सगळे ताजे भक्तगण ताजे कडेन धांवतात. म्हणटकच हें नाटक हांवें वाचूंक ना, मुद्दाम वाचूंक ना. आनी दिनेश बाबान हाका दत्ताराम बाबाक सांगिल्लेंच की तें पयलीं कॉपी कोणा कडेन दिवं नाका परत, ती फक्त नाटकाचेर उलोवपी राजय पवार आसता ताजे कडेन आसूं. पूण हांव ताजे फुडलो, ताका खबर ना तें नाटक आमी जामावले केल्लें पळोवन. आनी सगळे बांबोळकार फॅमिली जी हांगा बशिल्ले आहा तांचे सादर केलें. आनी थंयचें नाटक सोंपलें तरी लोक धांवच ना, परतून येवन बसता. धांव धांव धांवता म्हणटा धांवत ना. आतां म्हाका सगळे
गर्दी आसा आमची प्रोग्रामां इतली गर्दी आनी कशी तर अनेक प्रोग्राम सुरू म्हाका फोन आयलो अरे सगळे कार हांगा दवरपा मेळना मरे कोणाक काय म्हणलें सगळे कार हांगा आसात ढवळीकार आसात केरकार आसात बांदोडकार आसात मागीर नागेशकार आसात गावणेकार आसात सगळे कार म्हणल्यार हांगा आसात तूं आनी म्हाका कार कितें करता ओके पडलो आनी पत्रकाराचे हांवें एकट्या आपयल्लो हांवें गलाचे बुवा तोय हांगा इतलो प्रोग्राम पळयता पूण ताका दुसरे कडेन आनी खंयचे कडेन मिटींग आशिल्ली तोय धांव रावलो तूं असं काय ना पळोवपाक आयडी केल्ली धन्यवाद म्हणजे एकमेव पत्रकार हांगा येयल्लो आसा आनी तोय एक कोंकणी मनीस नाटकां करपी कॉमेडी करपी आनी नाटकाच्या हाका चड प्रसिद्धी दिवपी मागीर राजे बाबान ताजेर योग्य उजवाड घाल्लो आसा आनी व्यवस्थीत प्रकाश योजनाकार अशोक नायक घालपानाशिल्लो ते भशेन बरो उजवाड ताणें घाल्ला आनी सगळें नाटक आमच्या दोळ्या मुखार जालें आनी कारण तो एक जातिवंत विनोदी एक्टर तुगेलें एक धांव म्हणून कितें तरी आसलें नाटक जमले रे तो दिसता जमयता सगळ्यांना दत्तरामान सुर्वेक ज्यो एकांकिका बसयल्ल्यो वदूर सांगलें परत वाचना त्यो म्हजे कडेन येताल्यो म्हणजे हांव ताका फरसान बरोवपाक तें हांवें परतून सांगना स्वानित्र हायस्कुलान मागीर फुडलीं नाटकां गेलीं दत्ताराम ओरिजिनली गंभीर नाटकां बसोवपी वदूर जेन्ना रंगे तरिकालो तो संवाद हांगा रघुनाथ बाबान वाचून दाखयलो न्ही म्हणून दाखयलो तेन्ना म्हज्या दोळ्यान हांगा दोळे इतली गंभीर तेन्ना तशें नाटक केन्ना जालां आनी तशेंच हाज्यो यादी पळय ते पेटयेचेर बसता तें बरोबर जागलें आनी तशेंच प्रामाणीकपणान जे धंद्या कडेन आपण आसा ताचेर बसप न्ही ताका पांय लावपाक न्ही ही आमची संस्कृती ती ताणें दाखयल्या सिनेलगांव बी हाजो उल्लेख जाला म्हाका दिसता मौलीक आनी हाजी मराठी बी मेळून सगळ्यो 33 तरी नाटकां छापून जाल्या प्रसिद्ध जावना पूण बरोवन जाल्या उलवट ताणें गुरुबाबाचो उल्लेख केलो म्हाकाय असो गुरुबाब जेन्ना म्हाका दिसता बँकेन वतालो तेन्ना गाडी बसीन आमी उबे रावन पळयताले लोक म्हणटा गुरुदास बांबोळकार वतालो पंडी भवन आसा म्हणटा म्हाकाय बी तेन्ना दिसलें कितें गुरुबाबा सारकें आमी कितें जावचें न्ही ताका दिसलें तशेंच आनी तेन्ना हांवें निश्चय केलो की हांवूय बी कोण तरी एक्चुली हांव तेन्ना आर्ट कॉलेजी वतालो पुंडलीक नायका फाटल्यान कोण जर गोंयचो आवडीचो नाटककार म्हणशी आघाडीचो नाटककार म्हणशी जाल्यार दत्तराम बांबोळकार मागीर ताजे फाटल्यान कितले पूण ताजे फुडें वचून सांगता आज दत्तरामारी नाटकां पुंडलीक नायका पेक्षा एक पावल फुडेंच आसात परफेक्ट आमचो बापोलो म्हणून सांगना मागीर कोंकणी नाट्य लेखनाची सुरवात मुंबय शणै गोंय बाबान केली पूण ती ओरिजिनल नाटकां आशिल्ली ती फ्रेंच नाटकाची रुपांतर आशिल्लें पूण ती गोंयचीच अशी दिसताली तातूंत विनोद बी आशिल्लो मागीर ताचे पेक्षा सगळ्यां पेक्षा विनोदी शैलीची एकांकिका कोंकणीन आयली ती राणा नायकांचें चवथीचो चंद्र अशी ताणें चवथीचो चंद्र नाटक बरयल्लें कोंकणीच्यो हे मारपाक कोंकणीच्यो वेगवेगळ्यो शैल्यो कारवार पासून पेडणे पर्यंत वेगवेगळ्यो शैली आनी क्रिस्तांव भाव उलयता ती शैली तातूंत नाशिल्ली पूण ते नाटकाक इतलो प्रतिसाद मेळ्ळो की मराठीच्यो कोंकणीच्यो बकतशाही मारपा खातीर नाटक ताणें बरयलें ताका कितलींशींच फुडलीं नाटकां बरोवची पडली आनी तो व्हडलो एक नाटककार जालो मागीर एकांकिकेचो काळ तेन्ना बाप्पा वनिबाची नाटकां आयलीं म्हणटकच कोंकणी नाटक म्हणजे फक्त हांसोवणें खेळ अशें समीकरण तेन्ना जालें कोंकणी नाटक पळोवपा जाल्यार
आसपाचें आसपा जाय, तातूंत विनोद आसपा जाय, अशें आशिल्लें. आनी तांणी सबंद उत्सवी रंगमंच तेन्ना म्हणून कला अकादमी स्पर्धा आशिल्ली, तांणी खोदोळ घालो सगळ्याक, मुंबय पासून हेवटेन आनी सकयल हातूंत कर्नाटका मेरेन. कला अकादमीची कोंकणी नाट्य स्पर्धा 1977 वर्साच्यान सुरू जाली. तेन्ना गंभीर नाटकां आशयगन आयली आनी हांगच्या मातयेचो गंध दिसपी नाटकां बरोवपाक आरंभ जालो. आज कोंकणी नाटक म्हणल्यार फक्त मनोरंजन उरूं ना, तर ती गोंयची संस्कृती, सामाजीक विशयांचेर पडबिंब तातूंत दिसता, हें म्हत्वाचें. जेन्ना आमी कोंकणी नाटक पळयतात तेन्ना आमची परंपरा, आमची संस्कृताय तातूंत दिश्टी पडटा, ही म्हत्वाची गजाल. आनी आमची कोंकणी एकांकिका गिरेस्त हाजो जाल्या हाचो आमकां दिश्टावो जाता, साक्षात्कार जाता. उदळ आमचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त भौमानेस्त रविबाब नायक हांकां श्रद्धांजली आर्गां ओंपिली बरोबर. तांणी तांचे तोंडार चेहऱ्याचेर पळय सदांच हास्य, आनी हांसले शिवाय आनी लोकांक हांसले शिवाय तागेले निमाणें उलोवप आशिल्लें तें तो हत्ते येयलो पळय, तो येवन नाशाडी करना, तो गणपती मारे, गणपतीचें रूप. तुमी तांचो जागो ओरिजिनल आमचो, ही भुमी ती तुमी नश्ट करीत केल्या, आनी तो येनासतना कसो जातलो, ताचें स्वागत करप. हातूंत मर्म आशिल्लें. आनी आतां आनी मदीं अशें जालें, मुंबयच्या मराठी नाटकांत जावं, हांगचे जावं, कोंकणी जावं, प्रेक्षक आयचो म्हणटा तुमी कितेंय पळयात पूण आमकां हांसयात. पूण तें अशें आमी कितेंय करून सोंसता पूण हांसयात. हातूंतल्यान नाटक विकृत जावंक पावलें. म्हणून तें आतां थांबलां, सिरियसनेस आयलें. नाटकांत विनोद निर्मिती जाता तेन्ना हास्य रस निर्माण जाता, हो इतलो इम्पॉर्टंट. मनशाच्या आरोग्या खातीर हांसप हें अत्यंत गरजेचें. मागीर हांसता हांसता दोळ्यांक दुखां येतात, रडटा रडटाय हांसूंक येता, अशे वेगळे वेगळे तरेचे आसतात. मागीर त्या खातीर हांसपाक जावपाक जाय म्हणून आरोग्य बरें करपाक लाफ्टर क्लब बी सुरू जाले. हांस आसा हांसप तरेतरेचे. विनोदी नाटकां लागून स्ट्रेसूय कमी जाता, टेन्शन पळय आसता तें कमी जाता. विनोद जायच, पूण वदो आनी रघुनाथ बाबान सांगलें तशें उथळ नाका, कमरे सकयल विनोद आसपा जायना. आनी एक खूब आमकां संवय, थोडे जाण दुसऱ्याचे व्यंग पळय आसता, शारिरीक व्यंग, ताजेर विनोद करता, अत्यंत वायट गजाल. ही एक विकृती. ताका कशे परिस्थितीन थोड्या पयला एकट्या हांगा दोनी हात नासतना ताची फाट बुड्डता, जाल्यार ताजेर अशें बुड्डोवपाचें हें करून दाखयता, ही सामकी विकृती. तशे विनोद कशेंच आमी सहन करून घेवपाक जायना. आतां विनोदी नाटकाचें विमोचन म्हणजे कांय विनोद हांवें सांगप हें गरजेचें अशें म्हाका दिसता. तातूंत ते चडशे खूब जाणांनी आयकल्यात. खास करून म्हाका दिसता जेन्ना हांव असल्या नाटकाचे हाका विमोचन सुवाळ्याक आसता तेन्ना राजय बाब आसता आनी अर्थात दिनेश बाब आसता. तांकां ते परतून ताणें जाय जाल्यार आयकुचें. गोंयचे पयलेच विधानसभेचे प्रचार जो आसता तो अंतिम टप्प्याचेर पाविल्लो. सुदीन बाब आयकतात न्ही? तर तेन्ना मायक घेवन हें प्रचार, तर त्या मतदारसंघाचें नांव सांगपाक गरज ना, तुमकां रोखडें कळटलें. तो घणसू पळ म्हणून आशिल्लो, कित्याक आयिल्लो इलेक्शनाक ताका धरिल्लो. आनी अंतीम टप्प्यार तेन्ना मायक घेवन गाडयांचेर
मते कुणाला गणेश पळाला, मते कणाला गणसू पळाला. लोक सामके अरे पळ मत पळोवची पाहिजे आमी, पूण कांय ना पळ आशिल्लें मराठीन म्हणपाक जाय म्हणून पळाला म्हणटा. बरोबर आशिल्लें तें काम. तर गणसू पळाला न्ही तुम्ही पळोवना केन्ना. परत मागीर आमच्या गांवांत एक गुणी म्हणून मेकअप करपी पेंटर म्हणटालो. एका हाका पात्राक भटमामाची भुमिका आशिल्ली. पूण तुमकां खबर आसा टक्कल करपा खातीर बाणयेन जे नाटकां आसता तांकां खबर आसता न्हय, बाणयेन कट करून ते अशें लावप. गुणीन कितें केलें, ताका सारकी शेणी लावपाक आशिल्ली आनी ताका कशी शेणी लायली, फेविकॉल सुटयले सगळ्याक माथ्याक. आतां फेविकॉल थापतकच कितें परिस्थिती जातली तेचेर विचार करा तुमी. पूण फुडलें हांव तुमकां सांगना, तुमी फक्त कल्पना करा. अशें मागीर सगळ्यांक म्हळ्यार गुणी लायली ताणें शेणी. तर तर मागीर फुडल्यान एक सांग तुमकां जो एक फामाद आमचो एक हाजो पंगड कला अकादमीन आर्ट कल्चरान खंयच्या तरी फॉरेन देशाक धाडपाची तजवीज केली. आनी थंय त्या देशांत सामकी कुट्ट करपाक बंदी आशिल्ली. कुट्ट करप म्हणजे सगळ्यांक कळ्ळेंच. कुट्ट म्हणजे सोरो पिवपाची आनी खास करून काजू फेणी बंदी आशिल्ली. म्हणटकच एकटो मेरशेचो तातूंत हें ढोलकी बी वाजोवपी तसलो रेब्याक वाजोवपी ताणें कितें आयडिया केली, चामडें काडलें दोलाच्या भितर काजू फेणी दवरली. मुंबय पयलीं गेले वाटेर कोण तांकां वळखलें ना, दिल्ली वळखलें ना. ते देशांत पावतकच त्यो हे आसता बायल तेन्ना थंय सिक्युरिटी. वॉट इज दीस, रिमूव. सगळे कडकडटा. कोण मायशे उलो मारता, कोण साईबाबा उलो मारता. आनी आतां गांवचे हांगचें कला अकादमीचें आर्ट कल्चरचें नांव खराब तें खराब, पूण हे कितले ते थंय प्रेजावां उरप म्हूण सांगूं नजो. पूण एकटो तातूंतलो शाणो समाज शिक्षक नाटकान जाय म्हणटा ते दिसी ताणें ढोल उगडून दाखयलो. काजू फेणयेचो हें हातार रगयलो आनी ढोलाक असो असो करून सारयलो. वॉट इज दीस, दीस you apply like this and doom. Oh, is it? Fine. Then you go. And all the best for your program. You are once now, we are proud of you. म्हणजे ताकाय ताणें थंय शेणी लायली. म्हणजे समाज सुचकता आनी हो दुसरो तिसरो कोण न्ही, कांता गावडे ते वेळार ताका सुचिल्ली आयडिया. तर अशे विनोद म्हणटा ते अशें तयार आसपा जाय आनी ते जाय तेन्ना अशें वापरूं जाय. आयोजकांनी म्हाका मुद्दम ह्या सुवाळ्याक आनी एक सांगता उदळटांनी म्हणलें बांबोळकार म्हणल्यार सगळे गर्दी आसतात. बांबोळकार फक्त गर्दी न्ही, बांबोळकार दर्दी बी म्हणून तर इतले लोक हांगा आसात. तर सगळ्यांक परत एकदा नमस्कार करता. खूब जाण म्हणटात घरचे घरा खाणेपारा, पूण आमगेले घरचे घरा बांदोरा. इतलें सांगून परत एकदा नमस्कार करता. देव बरें करूं श्रीधर भाई. एकंदर नाटकातली परिस्थिती दत्ताराम कामत बांबोळकारांचें हाका दिल्लें योगदान
आणि कोंकणी माची हाच्या संदर्भात श्रीधरभाईन विस्तृतपणान आमच्या मुखार मांडले. आम्ही जेन्ना जेन्ना म्हणटा की एक नाटक बरोवन जावन ते जेन्ना प्रेक्षकां मेरेन पावता, खास करून स्पर्धेच्या नाटकाच्या संदर्भात आम्ही जेन्ना पळयता तेन्ना एक खूब गजाल खूब म्हत्वाची आसता की ताका सगळी आंगां व्यवस्थीत जाल्ली जाय. नेपथ्य जाय, प्रकाश योजना जाय, संगीत जाय, ही सगळी आंगां जेन्ना व्यवस्थीत जमतली जाल्यारूच एक बरें नाटक, गडगंज नाटक आमी प्रेक्षकांक दिवंक शकतले अशें म्हाका दिसता. म्हाका याद जाता दत्ताराम बाबाली सुरवातीची नाटकां जर धरली जाणेन कला अकादमीच्या सर्तीच्या माचयेर धुमाकूळ घाल्लो. ते नाटकां जशी श्रीधरभाईन बसयली तशीच त्या नाटकाक, सुरवातीच्या नाटकाक वेगवेगळे प्रयोग करून ताका पार्श्वसंगीत आणि संगीत जर कोणें दिल्लें जाल्यार ते पूर्णानंद बाबचारी यांनी. सत्य मांडिता मांडिता तुम्ही नाटक पळया आणि तातूंतलो आलाप आजूय आमच्या कानात येता. जो आलाप दुःख कशें व्यक्त करता म्युझिका शिवाय हे आमी भोगला म्हणजे आमी अनुभवला माचयेर. संस्कार हे नाटक घेयात जे सामके सावथातले, त्या सावथात ती बेज घेवन पार्श्वसंगीत दिवप हे खूप कठीण काम. गे मागीर लाईव्ह म्युझिक दवरपाचो प्रयोग, हे वेगवेगळे प्रयोग करता आसतना दत्ताराम बाबाली नाटकां प्रत्येकान आपल्याक खास दिसता तशी वापरून जाली. ताका त्या भशेन उसाय दिवपाचो प्रयत्न केलो. म्हणून म्हणटा जितले श्रीधरभाईन नाटकां दिग्दर्शीत केल्या तशीच ती गडगंज करपाक आनीक एक मनीस खूप महत्वाचो आशिल्लो, तो म्हळ्यार पार्श्वसंगीत डॉक्टर पूर्णानंद बाबचारी. आज गोवा कोंकणी अकादमीचे ते अध्यक्ष आसात, आयच्या ह्या कार्यावळीचे अध्यक्ष आसात. हांव विनंती करता पूर्णानंद बाबा की तांणी आपले विनंती व्यक्त करची. अध्यक्षाचे परमिशन घेवन 2 उतरां उलोवपाचें गरजेचें आसा. हांगा आमचे मित्र म्हणटा पावर मिनिस्टर बीन सुदीनबाब देवळीकर हांगा आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा अंदू कला अकादमीच्या स्पर्धेची 50 वर्सां पूर्ण जातात. ही व्हडली अभिमानाची गजाल. म्हणटकच ते निमतान साखळे 70 आनी दिवचले हातून आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक स्पर्धा आयोजित केल्या. आम्ही सुदीन बाबा कडेन विनंती करतात की कोंकणी आमची हांव अध्यक्ष आसा आमची कोंकणी नाटक संगीत अकादमी आणि कोंकणी अकादमी हांच्या जोडपान आम्ही हांगा फक्त अंत्रुज महालांची नाट्य स्पर्धा घेवपाक सोदतात. आणि तुम्ही योगायोग आसात थंय त्या मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टरान सांगला आम्ही पावर मिनिस्टराक विनंती करतात की ते करतले. हांवें तुमचे कडेन येवपाक केल्लें पूण योगायोगान तुमी आमचे ते भाग्य पळय आमचे रंगभुमीचें तुम्ही आमकां उत्तर दिलें म्हणून समजतात आमी. बरोबर? गुड. धन्यवाद. योगायोगान योगायोग घडटा, बरी उतरां मेळटा. विनंती करता डॉक्टर पूर्णानंदाचारी. नमस्कार. धनत्रयोदशी दिवाळीच्या वातावरणात आम्ही हांगा वदळच्यान बसल्यात. दिवे लावण्याचो वेळ जाला. प्रार्थनेचो रंग सगळ्या वातावरणाक माखला. घराघरांनी लांबकळपी आकाश दिवे सजल्या पेटपा खातीर. आणि अशा वातावरणात आज बऱ्या दिसा धनत्रयोदशी दिसा आमचे वडील लेखक नाटककार दत्ताराम कामत बांबोळकार हांचे पुस्तक उजवाडा येता धाव धाव धावलो. हे धाव ते गाणी धाव धाव धावलो. आज या निमतान या व्यासपीठाचेर बशिल्ल्यांक नमस्कारूच पूण सगळ्यांत पयलीं हांव नमस्कार करतलो सुदीनबाईक. कित्या खातीर एक राजकारणी मनीस व्यस्त आसता, तांकां प्रोटोकॉल आसता आपले, तांचो मान सांबाळून सगळ्यो कार्यावळी जाता. त्या कार्यावळींक ते आपोवन मान घेवन बसतात. आज
घरगुती मित्र जावन हांगा ग्रेस कशी ह्या कार्यक्रमाची पहिली पाया पडटा. ह्या व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे वडील श्रीधर भाई मुखेल सोयर, लेखक दत्ताराम कामत बांबोळकर, प्रकाशक दिनेश, खास मानेस्तर डॉक्टर राजय पवार म्हणजे मित्र. आम्ही एका टिमीन काम केल्ले, नाटक निर्मितीन अभिनेतो म्हणून ते काम करताले. हांव संगीत, आमचे रघुनाथ साकोडेकर, हांगा आमच्यातले ज्येष्ठ कलाकार आणि दिग्दर्शक गुरु अजित भाई केळकर, बाकीचे ज्येष्ठ साहित्यिक आणि आमचे गुरु गुरुदास बांबोळकर, आणि तुम्ही सगळे नाट्य रसिक कलाकार सगळ्यांक देव बरें करूं. दत्ताराम बाबाच्या या पुस्तकाचेर राजयान उजवाड घाल्लो आसा, आमच्या रघुनाथ बाबान उजवाड घाल्लो आसा. या पुस्तकान आसा कितें हे वाचचे पडटले, देखून हांव पयलीं कांय सांगना. पुस्तक विक्रे खातीर आतां उरतलेच, ते वाचचे पडटले. दत्ताराम बाब एक लेखक म्हणून आमी पळयला, पूण दत्ताराम बाब एक प्रकारांतरकार. चिपर बाय डझन हे कादंबरी वेल्यान नाटक करप. चिपर बाय डझन ही कादंबरी, त्या कादंबरी वेल्यान नाटक करप हे प्रकारांतर. संस्कारा कन्नड कादंबरी युवार अनंतमूर्तीची कादंबरी वेल्यान नाटक करप प्रकारांतर. म्हणजे दुसरं सर्जनात्मक बीन, रूपांतरकारय बीन, अनुवादक बी, प्रकारांतर करपी बीन, आणि एक लेखक म्हणूनय बीन दत्ताराम बाबांची वेगळी वेगळी रूपां आसा. ती रूपां हांगा मुजरत आमकां नोंद करचीच पडटली. आमचो बांदोडे गांव नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बांदोडे गांव ही नाटकाची महाकार्यशाळा. आख्खो गांव म्हटल्यार जंय तुमकां लेखक मेळटले, जंय दिग्दर्शक मेळटले, जंय नाट्य कलाकार मेळटले, नेपथ्यकार मेळटले, विजयकांत नमशीकारा सारकिल्ले, उजवाड येवजण करपी अशोक नायका सारकिल्ले आमकां कलाकार मेळटले. एक महाकार्यशाळा ती बांदोडे आमचो गांव, नागेश गांव. या गांवान महालक्ष्मीच्या प्रांगणात दोन पूत आमने सामने रावतात, एक सुदीनबाई आणि एक लेखक दत्ताराम बाब. एका नाटककाराक भितर एक दिग्दर्शक आसचो पडटा आणि एका दिग्दर्शका भितर एक लेखक आसचो पडटा. तेन्ना नाटकाची संगीताय बरी जाता आणि बरयल्ली संगीता दिग्दर्शनाच्या रूपान बरी मुखार येता. दत्ताराम कामत बांबोळकर हांचे भितर एक दिग्दर्शक लिपला, पण तो सायलंट आसा. तो नाट्य संहितेच्या माध्यमांतल्यान आमकां तो दाखयता की आपल्याकडे ही दिग्दर्शकीय कसा आसा, देखून ह्या नाट्य शिल्पांक बरे तरेन उबें करूंक शकता. म्हणून तांची खंयची नाटकां घेया, त्या नाटकाक एक नाट्यशिल्प आसता. ते नाट्यशिल्प कादंबरी वेल्यान नाटक करतना तांच्या कसदार लेखणेंतल्यान आमकां दिसता. चिपर बाय डझन हाचेर हांवें बरयलां. आतां रोखडेच तुमकां एक 8-10 दिसांनी अनन्य आमचो उजवाडाक येता, त्या अनन्याच्यान तुमकां पळोवंक मेळटलें. हांवें खास एमेझॉना वयल्यान तें पुस्तक मागयलें, इंग्लीश, मूळ इंग्लीश पुस्तक मागयलें, आनी त्याचेर मागीर हांवें म्हजी समीक्षा केल्ली आसा. सो एक नाटककाराक सगळे दिग्दर्शक जाय पडटा, लेखक जाय पडटा, तंत्रज्ञ जाय पडटा, तसो तांच्या सांस्कृतिक वातावरणात सदांच घटाय दिवपी एक मनीस जाय पडटा. तो मनीस आसा म्हणून बांदोडेंतल्या नाट्य संस्था, बांदोडेंतल्या नाट्य कलाकारांक सदांच उर्बा मेळ्ळ्या, आनी तो मनीस म्हळ्यार सुदीनबाई. कोणेय म्हणचें ना म्हणून सायलंटली एक नाट्य रसीक जावन तो नाट्य संस्कृतीचे परंपरेक अशे तरेन वाव दिता. आमने सामने महालक्ष्मीच्या प्रांगणात रावपी दोन पूत एकमेका बरोबर काम करता, सायलंटली काम करता. आता दत्ताराम बाबाची एकांकिका वन महोत्सव हातूंतली एकांकिका पळयल्यो, जिका मातयेचो कस आसा. माती दत्ताराम बाबांच्या सगळ्या नाटकांत मातयेचो कस दिसती पडटा. मातयेची भास तर जालीच, भाशेंतल्यो मातयेंतल्यो म्हणी, ओपारी, वाक्प्रचार जालेच, खाशेली उतरां जालीच, पूण मातयेंतली कश्टकरी मनशां दिसतात. त्या कश्टकरी मनशा भितर ते हिरो सोदतात. हिरो म्हटल्यार सुटाबुटांतलोच मनीस आसूंक जाय अशातले कांय ना. ह्या कश्टकरी लोकां भितर ते हिरो सोदता. म्हणून हांव म्हणटा बांदोडे गांव एक नाट्य कार्यशाळा, जंय ते लोक पात्रां जावन वावुरता हांगा थंय, आनी ती पात्रां तांच्या भोवतेक नाटकांनी आमकां दिसता. आनी अंत्रुजांतल्या ह्या म्हालांत
हे अनंत उर्जितपण नाट्यकले खातीर जे मेळ्ळा तातूंतल्यान हो लेखक एक आमकां मेळ्ळा. ह्या लेखकाक आयज हांव खास परबी भेटयता. मुद्दम दत्ताराम बाबान गुरुदास बाबाचो उल्लेख केलो. आपूण ते बरयताले पयलीं, आपुणूय बरयले, आपली ताणें तोखणाय केली, आपूण मुखार गेलो, हे ताचो उल्लेख केलो. विजय तेंडुलकर आज जगातले लेखक म्हणून तांची नामना आसात. विजय तेंडुलकरान पयलेच नाटक बरयलें आनी पयलें नाटक बरोवन तें दिग्दर्शन करून प्रयोग जावपाचो आसा आनी प्रयोगाक सगळी गर्दी आसा. पयलींच प्रयोगाचे पयलो प्रवेश जालो, दुसरो प्रवेश जालो जाल्यार भितर येवन बी दोग जाण मेळ्ळे आनी इंटरवल जाता म्हणल्यार कोणूच ना घरांत, कोणूच ना प्रेक्षकां भितर, सगळे गेले. नाटक अशें तशें सोंपयलें आनी विजय तेंडुलकर रागान आपले भितर स्वताचे राग कडेन घरा कडेन वचून न्हिदलो. आयच्यान हांव नाटक म्हणटा तें बरोवचो ना. दुसरे दिसा ताचे भाव आयले. कितें करतलो त्या नाटकाचें, इतले तुवें कश्ट केला, आतां कितें करतलो, बरोवंक जाय तुवें तें परत परत पुनर्नियाळ कर, परत तें बरय, परत एकदां प्रयोग करया. आयकलें ना. परत फुसलायलो ताका भावान, बरोवन घेतलें. तें नाटक उबें जालें. तेंच नाटक न्हय जाल्यार आज मेरेनचो भारतीय रंगमंचाचेर व्हडलो इतिहास निर्माण करपी एक व्हडलो नाटककार एका भावा खातीर मेळ्ळो. तसो एका भावा खातीर आमकांय बीन एक साहित्यीक मेळ्ळो. हो एक बरो योगायोग असं आमकां म्हणपाक जाता. चैतन्याक मठ ना हें नाटक पुंडलीक बाबान बरयलां. हांव तुलनात्मक अभ्यासाच्या नदरेंतल्यान ह्या नाटका कडेन पळयता. जर चिपरबाय डझन आनी कादंबरी आणि नाटक तुलनात्मक अभ्यासाक वाव दिता पीएचडीच्या संशोधनाच्या, तसे कोंकणी नाटक चैतन्याक मठ ना आणि हे नाटक कंपेरेटिव्ह स्टडीक वाव दिता. ही अकॅडमिक लेवलाचेर उलोवपाचें जाल्यार अंकुश रोल करपी हांगाच आसा अजित भाई. तातूंतलो जो अंकुश आसा तो अंकुश मनीस जावन मनशाचे पांय धरता सड्या म्हणून दुखयता. तसोच तरेचो कणखर पडक एक पात्र ह्या नाटकान सुखानंद नावाचो आसा. देव धर्म अध्यात्मावयली श्रद्धा आनी आपूण वेगळो हे दाखोवपाचो अंकुश जे कितें करता तेच हो हांगा करता. अशी साम्य थळां खूब रितीन हांगा आसा. नियती नावाचें एक पात्र तुमच्या नाटकांत आसा. ते नियती म्हणून पात्र जावन आयला, पण चैतन्याक मठ ना हातून प्रवृत्ती एक सामूहिक पात्र जावन आयला. ते दिसना, ते जाणवता लास्ट निमाणे कडेन जेन्ना चैतन्याक मठ नासता ह्या वाक्या वयल्यान. सो अशे तरेची कंपेरेटिव्ह स्टडी करपाक कांय नाटकांय संशोधकाक जाय आसता. ते नदरेन हे नाटक खूब म्हणल्यार खूब वेगळें आनी उजवे तरेचें नाटक आसा. हांव एक संगीतकार, पार्श्वसंगीत ना, हांवें जायती नाटकाची संगीता वाचता वाचता म्हाका कविता येताल्यो आनी त्यो कविता हांव चालीक लावन मागीर म्हणटालो. चैतन्याक मठ ना नाटकान आमी तेच केलें. सॉरी, सत्य माटिता माटिता ह्या नाटकान आमी तेच केलें. चैतन्याक मठ ना नाटकान आमी तसोच प्रयोग केलो आनी बरेचशे इम्प्रोवायजेशन जाताले आमचे. बरीचशी नाटकां, नाटककाराची नाटकां वाचनान जाता. पूर्व संगीता नाटक जावच्या पयलीं वाचन जाता, तातूंत घडटा. बरेचशी तालमेन घडटा संगीता. आणि ह्या प्रवासान म्हाकाय बीन वांटो घेवपाचें भाग्य तुमचे बरोबर मेळ्ळें. दत्ताराम बाबाच्या संवादान संगीत आसा. दत्ताराम बाबाच्या प्रसंगाच्या वर्णनांनी संगीताचे जागे आसा. एक लेखक तंत्राचो विचार करता, तो करता ताजे कडल्यान ते आपसूक जाता हांव नकळो. पूण डॅडी घेया, रंगयात्रे घेवया, घे माये घेवया, सत्य माटिता घेवया, त्यांच्या नाटकांनी संवाद अशे तरेन येता की आता हो संवाद हायलाइट करतलो जाल्यार म्युझिक जायच डिमांड करता. संवाद डिमांड करता म्युझिक. केन्ना केन्ना प्रसंगाची अशी रचना ते घडोवन हाडटा. तो प्रसंग आनी ते वातावरण लोकांच्या आकर्शनान वचपाक जाय जाल्यार संगीत अशे तरेचें जाय. हे संगीतकाराक ती जागा दाखोवन दिवपी लेखन तुमचें तंत्राचे नदरेन अशें म्हाका सदांच तुमच्यो संगीता वाचतना सदांच दिसलें. आज निमाणे कडेन ह्या पुस्तकाक हांव परबी भेटयता. दिवे पेटल्या, आनीकूय दिवे पेटचे नाटकांचे. धांव धांव धांवलो तारी कडेन रावलो, तुमी रावूं नाकात.
दार आसन असा मुखार या निमाणेकडे नाटक सोपयतना तुम्ही पूर्णविराम घालता तर पूर्णविराम जरूर घालचो पण हांव म्हणन तुम्ही पूर्णविराम पुस्तकांत घाला पण मनात मात टिंब 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 चालू असूनही तिरा सिलसिला जारी है फिर मिलेंगे असे म्हणत तुमच्या नाट्य विश्वांत आमकां तुम्ही घेऊन चला तुमका परबी भेटयता सगळ्या रसिकांक परबी भेटयता परत एकदा हात जोडून नमस्कार करता आणि ओलो वर्षाची 70 वर्सां नाट्य स्पर्धेची त्या नाट्य स्पर्धे खातीर आमकां हे लेखक मेळ्ळ्या त्या नाट्य स्पर्धे खातीर हे इतके आमी उलोवंक पावतात देखून ती 50 वर्सां आमी गडगंज रितीन मनोवया एकमेकाच्या सांगातान मनोवया आणि त्या 50 वर्सां कला अकादमी जी मनयता ती उखलून धरल्या आणि जिवंत कोणी जर दवरल्या तर ती अंत्रुज मालान हो इतिहास सांगता आणि या अंत्रुज मालान या 50 वर्साच्या नाट्य स्पर्धेचे तयारी करी आणि सगळ्यांच्या सांगातान तुमकां हे ऐकले सांगून तुमकां दिवाळीची लाख लाख परबी दिता थांबता. धन्यवाद पूर्णानंद बाब. खूप तेंपान पूर्णानंद बाबाक हांवें आयकलां. उत्स्फूर्तपणान नाटकाच्या पुस्तकाच्या प्रकाशना वेळार कसो विचार येवचे हाचे योग्य अशें एक्झाम्पल आज आमी पळयलें. एक खूब सुंदर शब्द वापरलो प्रकारांतर. म्हाका आवडटा कित्याक साहित्यातले वेगवेगळे प्रकार वेगवेगळ्या गजाली कडेन पावता. खूपच सुंदर अशें विवेचन तुलनात्मक विचार करता आसतना दोन वेगवेगळ्या प्रवृत्तीची नाटकां प्रकृतीची नाटकां कशी तुलनात्मक ताचो विचार करूं येता हाजेर सुंदर अशें विवेचन पूर्णानंद बाबान केलें. चिपर बाय डझन जेन्ना जेन्ना रिफर जातालें तें दत्तराम बाबान डॅडी हें नाटक ताचे वयल्यान तयार केल्लें जे आमी म्हाका याद जाता आमी सावथांत बाणावले केल्लें जंय कोंकणी प्रेक्षक मेळप कुस्कार पूण ती क्रिस्तांव बायलो मागीर रडत जेन्ना भितर येवन तुजी तोखणाय करता तेन्ना त्या नाटकाचें मूल्य आपोआप वयर सरता. दत्तराम बाब म्हजो इश्ट. दत्तराम बाबान चडशीं जवळ जवळ ताची पयलीं 5 नाटकां सोडली जाल्यार बाकी सगळ्या नाटकांनी कोंकणी नाटकांनी हांवें भुमिका केल्याच तांच्या रोल केल्ल्याच. हें पुस्तक बरयता आसतना छापून दितकच दोगांचे फोन आयले म्हाका दत्तराम बाबाचे आनी दिनेश बाबाचो की हाचे खातीर ल्हानशी प्रस्तावना बरोवची. आनी दिनेश बाबा हांवें स्पश्ट सांगलें की ल्हानशी म्हणूं नाका ल्हानशी म्हणजे कितें जावं जेन्ना कित्याक दत्तराम बाबा हांव वेवस्थीत वळखतां थोडी तरी म्हाका चड पानां बरोवपाक आनी ताणें म्हणलें तूं जितलें बरयतलो तितलीं पानां दिल्यार जाता हांव तशा तशी छापतलो आनी हाचो एक प्रस्तावना म्हणून म्हजे शब्द आसात ब्लर्ब बरोवचें अशेंय म्हणून मागीर रिक्वेस्ट आयलो आनी ताचे खातीर हांवें तेंय बीन दत्तराम बाबाच्या मोगा खातीर तें उतर पाळ्ळें. कोंकणी भास फुलची फळची म्हणून खूब जाण हातभार लायतात. नवे नवे साहित्य येत आसा ताका येवकार मेळत आसा. नवे लेखक कोंकणीतलें साहित्य वाडची म्हणून प्रयत्न करतात. ह्या प्रयत्नात 3 खूब महत्वाचे घटक आसता. एक लेखक जाणें नवे आनी वाचनीय बरोवचें, 2 वाचक आस्वाद घेवपी, नव्याचो शोध घेत पुस्तकां विकती घेवपी आनी तिसरो खूब 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 महत्वाचो घटक म्हणजे लेखकान बरयल्लें छापून वाचकां मेरेन पावोवपी प्रकाशक. दिनेश बाब म्हजे भशेन बँकर आतां जाणटे जाल्यार रिटायर जातकच सुद्दां दिनेश बाबान प्रामाणीकपणान आनी सिरियसली पुस्तकां प्रकाशीत करपाचें काम केलां. जवळ जवळ प्रत्येक विकेंडार एक तरी पुस्तक संजना पब्लिकेशनच्या नावान प्रकाशीत जाताच. कांय कांय वेळा एका परस चडूय जाता, 2-3 प्रकाशनां सुद्दां जाता. संजना पब्लिकेशन हांणी ट्रिपल सेंच्युरी मारल्या. 300 वयर पुस्तकां तरी प्रकाशीत. प्रकाशन म्हणजे खूब धडपड आसता, धांवपळ आसता. कितल्याशाच जाणांक लुपान दवरचें पडटा, वेळ सांबाळचो पडटा.
पुणे सगळे मायभास कोंकणी खातीर सदांच सगळें सोसून हासत शांत रावन मॅनेज करता ते दिनेश बाब. तांकां विनंती करता, पण ताजे पयलीं आमचे मानेस्त जे आमचे बरोबर आज आशिल्ले तांकां आमची स्मृती चिन्ह, आमची याद म्हणून तांकां भेटोवची अशें हांव दत्ताराम कडेन विनंती करता. सुरवेक पूर्णानंद च्यारी हांकां पुस्तक भेटोवचें. श्रीधर भाई एक विनंती, आयचे सूत्रसंचालक भोवमानेस रघुनाथ बाब साकोड्डेकार आणि आमचे भोवनाचे प्रतीक. सगळ्यांक नमस्कार. कार्यावळ बरी रंगार आयल्या. सुंदर मिलाप. नाट्यलेखक, नाट्य दिग्दर्शक, नाट्यकर्मी आणि तुम्ही सगळे श्रोते एक वेगळ्याच तंद्रेक ही कार्यावळ पावल्या. इश्टानो, खंयचोय कलाकार आपली कला जेन्ना आमच्या मुखार सादर करता, अथवा नाट्यलेखक, नाटककार, नाटकाचे लेखन करपी दत्ताराम बाबा सारखे जेन्ना आपलें लेखन उत्स्फूर्तपणान आणि निष्कळंत मनान समाजा मेरेन पावयता, तेन्ना ताजे फाटल्यान एक मनीस असता. ती म्हणटी घरातली अस्तुरी, ताजी घरकाम. कितलो वेळ बरयता ते, किती फिरबिटायता, यो भितर वाडला न्हिवता तें, यो बेगीन लोवपाक, ते मागीर केल्यार जालें. अशें जर खंयच्याय बायला मनशेन आपल्या घोवाक जर म्हळें, तागेलो मूड त्या खिणाक देंवलो, जखमारलें तें नाटक. संवसार पयलीं सांबाळपाक जाय, बायल तापतली म्हणून तो बेगीन भितर येवन जेवन वता. त्या खिणाक जें कितें बरोवपाचें पळय ताच्या मनाक आयिल्लें तें थंयच विसरता. हांवें कितलेशे साहित्यीक पळयले, जे साहित्यीक तरणाटे आसतना बरें बरयताले, कथालेखन करताले, पूण लग्न जातकर डॉर्मंट जाले. म्हणून म्हणटा घरांतली बायल मनीस ही खूब महत्वाची. आणि त्या नदरेन हांव म्हणन सुवर्णाबाई हांगा उपस्थित आसा आणि तिणें दत्ताराम बाबाक आज मेरेन जी साथ दिल्या, ताका लागून 33 वयर नाटकां दत्ताराम बाबा आमकां दिवपाक शकले. त्या सुवर्णाबाईन एक आमचे कडल्यान एक ल्हानशें मोगाचें प्रतीक म्हणून हांगा आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष जे आसा डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांचे कडल्यान फुलांचो तुरो स्विकार करचो. देव बरें करूं सुवर्णाबाई. इश्टानो, हरशीं हांव चडसो सगळ्या कार्यावळी, म्हज्या कार्यावळींनी येवकाराक उबो रावता. आणि आज हांव हांगा समारोपाचे उलोवप किंवा आभार मानपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचे हांगा उबो आसा. खूब सुंदर कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीक आज जे मानेस्त मेळ्ळे, कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त पूर्णानंद बाब, मुखेल सोयरे भोवमानेस्त श्रीधर भाई, मानाचे सोयरे भोवमानेस्त राजय बाब. ते कितलेय जरी म्हजे आनी दत्ताराम बाबाचे इश्ट असले तरी प्रत्येक जाण आपल्या कामाक व्यस्त असता. आणि फाल्यां दिवाळी तेकल्या घराकडे आकाशदिवो लावपा जाय, बाकीची तयारी करपा जाय, हे सगळें तकलेक आसता. आणि घरची हें हाडपा जाय, तें हाडपा जाय, हो सगळो घरच्याचो आग्रो आसता. अशें आसतना ह्याच्या कार्यावळीक तुमी सगळे उपस्थित रावले, ह्या खातीर तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. रघुनाथ बाब साकोड्डेकार हांणी सुंदरशें सूत्र निवेदन केलें. आयकन दिसपा सारखें. हांव आतां उलोवच्यान पळयता एकटोय मनीस हांगचो अजून हालूंक ना. 7 वरां जावन गेली तरी ह्या सुंदर सूत्र निवेदना खातीर साकोड्डेकार बाब तुमचे मनसावन उपकार. आयच्या सुवाळ्याक मुजरत एका आत्मीयतेन, एक आपलेपणान आपलो ल्हान
शेजारी आणि एक कोंकणीतलो बरो नाटककार हे सगळें स्मरून भोवमानेस्त सुदीनबाब गोंय सरकारांतले मानाधिक मंत्री जे 5.25 वरांचेर ह्या सभाघरांत आयिल्ले ते कार्यावळ सोंप मेरेन वचून हांगा बसून आसात तांचे आमी मना काळजा सावन उपकारी. तुम्ही सगळे मायबाप, तुम्ही श्रोते, तुम्ही ऑडियन्स जर खंयच्याच नाटकाक उपस्थित रावले ना किंवा अशा कार्यावळींनी उपस्थित रावले ना जाल्यार त्या कार्यावळीक रंग येना. ह्या कार्यावळीक तुम्ही सगळे उपस्थित रावले ह्या खातीर तुमकां मना काळजा सावन देव बरें करूं म्हणटा. आमकां भितर सरले त्या बरोबर सुरबूस बटाटवडो आणि शिरो, जांकां डायबिटीस आसा तांकां साखर नाशिल्ली कॉफी साखर घालूं काय म्हणून आपलेपणान विचारून आमकां हे सगळें सर्व करपी आयचे कॅटरर हांचे आमी मना काळजा सावन उपकारी. राजीव कला मंदिराचे सगळे स्टाफ तांणी मुजरत आमकां आदार करून आयची कार्यावळ जैतिवंत करपाक हेल्प केलो ह्या खातीर तांचे आमी उपकारी. आणि आमचे पत्रकार मित्र जे हांगा उपस्थित रावन फाल्यां पेपराचेर बातमी येतली हाची खात्री दिली ह्या खातीर तांचे आमी उपकारी. तशेंच आमचे फोटोग्राफर इश्ट भोवमानेस्त सुखदेश कोसंबे आणि पलाश अग्नीचे स्टाफ व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपी. ही कार्यावळ तुमकां युट्यूबाचेर पळोवपाक मेळटली आणि एक 8 दिसां भितर त्या खातीर हें रिकॉर्डिंग जाला. संजना पब्लिकेशन्साच्या युट्यूबार जर तुम्ही गेले जाल्यार तुमकां ही कार्यावळ हीच न्ही फाटल्यो सगळ्यो कार्यावळी तुमकां थंय पळोवपाक मेळटात. संजना पब्लिकेशन्साची सगळी पुस्तकां एमेझॉनाचेर उपलब्ध असतात. एमेझॉना वेल्यान तुम्ही मागोवं येतात. जर एमेझॉनाचे चार्जीस चड दिसतात जाल्यार म्हाका एक व्हॉट्सएप जर घालो, नंबर हांगा बॅनराचेर हांवें दिल्लो आसा, जाल्यार तुमकां पोस्टाचो खर्च घेनासतना ती पुस्तकां घरपोच पावोवपाची व्यवस्था आसा. जाय तो तुमचे कडल्यान आधार पुस्तकां विकती घेवन ती फक्त आरमारीक दवरपाची न्ही, तो ती वाचपाचो हो आधार चड जाय. कारण आज वाचन सगळ्यांचे कमी जाला, पूण ते आमी परतून सुरू करपाक जाय. कारण खरें जीवन जे आसा ते पुस्तकां वाचपाक आसा. बाकीच्या व्हॉट्सएपाक आनी हातूंत भितर आसा तें लायफ हे सगळें खरें लायफ न्ही. हो फक्त गुलगुलैया आमच्या हातांत दिला तो एंड्रॉइड हे लक्षांत दवरून पुस्तकां वाचची, संजना पब्लिकेशन्साची पुस्तकां विकती घेवची. आणि दत्ताराम बाब हांकां तर हांव सांगन तुमची म्हाका दिसता हार्डली 6 काय 7 पुस्तकां पब्लीश जाल्यात. उरल्यात अजून 25-26 येता त्या 5 वर्सां भितर ही सगळी पुस्तकां पब्लीश करपाचे भाग्य संजना पब्लिकेशन्साक दिवचे. देव बरें करूं. देव बरें करूं. दिनेश बाब काळजांतल्यान उलयतात तशें आजूय उलयले. आज धनत्रयोदीस, हाचो दीस खूब म्हत्वाचो. आमी वचून कितें करतात, भांगर घेतात, चांदी घेतात. आज पुस्तकूय घेतले वता. देव बरें.